थँक्यू जीजस. सुरगीचे पापा, आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता हे वेळार पासत आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां जोण एकल्याक एकठांय केलेल्या पासत तुका आर्गां दिता जेजू. हे तुजे उतराची परगोटणी करूंक आनी आयचो दीस पयलोच आमी स्टार्ट करता तुज्या नांवान आनी तुका सरेंडर करता. येवपाची आसा, येयल्या तांकां तेंचे फॅमिलीचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद घातलाय म्हणून जेजू तेंचेरूय. आनी जशी ती शिकता देवाचें उतर वाडटा तेंच्या जिवितान देवाच्या उतराची परगोटणी जाता तशें तेंचें जिवीत बदलता जेजू. जावं कसलेय कोच डोंट कितें प्रॉब्लम घेवन येयला जशी ती देवाच्या उतराचेर दान दिता तेंच देवाचें उतर तांकां भितरसून चेंज करता. आनी जें कितें तेंचें अस्कोताय आसली ती अस्कोताय तुजी खोटाय तांकां उतरां उरपी मेळटा म्हणून जेजू. आनी जशी ती येयल्या तशी ती केन्नाच परत वयची ना तुजें उतर घेवन. कित्याक तुजेशी कोण येता ती केन्नाच खाली हातीन वचोंक ना. तांकां जाय तें तुवें दिलां कित्याक तूं इतलो मोग करता आनी मोग करता म्हणून जेजू तुवें आमकां हांगा एकठांय केल्या. तुका जाय तुजो मोग आमी चाखोवपाक, तुजो मोग दो मोवा सारको गोड तोच मोग आमकां चाखोवपाक तुवें एकठांय केला हे पयले दिसासून. आनी आमी पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो ह्या वेळार. पवित्र आत्मा आमकां जें कितें शिकोवंक येयलां तें आमकां उलासाक पासून आमी जेन्ना प्रॉब्लमान आसतलीं तेन्ना तें उतर जें आमी शिकता, जें उतर आमी परत परत शिकता, ज्या उतरान खोलाय आसा, ज्या उतरान आमकां सुटका आसा, ज्या उतरान आमकां जिवीत आसा. आमी आतांच आयकलेलें आसा की उतर मनीस मुत्रा उद्देशी जिवन जाता, जिवे उरता मुत्रा उद्देशी. तुजें उतर जें बरयलेलें उतर तेंच मनशाक जीव दिता आनी तेजेरूच जियेता मनीस. आमी हे उतर आयकपाक तुवें आमकां जिवी रावपाक हे भितरलो आत्म्याक तुवें जिवो करपाक आमी जायते फावटी तुका कनेक्ट जाता परत आमी तुट्टा परत हें करता परत हें करता पूण तूं आमकां केन्नाच सोडिना. तूं आमकां परत्यान एकठांय जावंक आपयता तुजें उतर आयकूंक. खंयचेय क्लासीन ऑनलायन क्लास जावं आनी खंय तुजें उतर आयकपाक तूं आमकां सुटसुडीत करताय. आनी तुजें उतरूच जावन आसा जिवें सुटसुडीत दोनी वाटेन पारलेले तलवारी पासत. तेंच उतर आमकां जरी आमकां जायना कितें करूंक पूण आमकां शक्ती दिता. हें उतर हे उतराक आसा पदवी, उतराक आसा बळ आनी तेंच उतर जेजू. आमी जायतीं वर्सां जालीं हांवूय जेजू मनीस पावरफूल म्हणटाले म्हाकाय खबर नासलें तुजें उतर पावरफूल म्हणून. हे वेळार जेजू आमी सगळीं जाणा तुजें उतरूच पावरफूल. कोण मनीस प्रीच करता तो न्हू पूण तो मनशाच्या तोंडानसून भायर सरता तें उतर पावरफूल. आनी तेंच पावरफूल उतर आमकां जोण एकल्याक स्वतंत्र करता, जोण एकल्याक आमकां तुजे वाटेर चलोवंक शिकयता. आमकांच न्हू दुसऱ्यांकूय तुजी वाट. कित्याक तूं जाणा आसा एकूच वाट आमकां बापाशी वचपाक तीच वाट तुज्या उतरा उद्देशी आमकां मेळटा म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं देवाचें उतर आयकूंक येयल्या न्हू, देवाचें उतर न्हू. आनी देवाचें उतर एकूच पावरफूल. आमी जायते घेवपा हांवूय आसली कितें म्हणटाली तो मनीस पावरफूल म्हणून नासल्यान तुमी तो हांवूय म्हणटाली आनी त्या मनशा फाटल्यान धांवताली. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हें उतर म्हाका केन्ना उतर कळ्ळां पापाच्या तोंडानसून जॉन्सनाच्या तोंडान. हांव जायतो बायबल वाचताली. हांव सांगतालें एके भयणीक ते दिसात आमी कोणागेर गेल्लीं सावथाक आसलें हांव राय 4 दीस. सो कोणागेर हावस विजीट ग्रावंड वॉक करपाक गेल्ली. थंय एक म्हाका बरी भयण मेवळी. ती भयण म्हाज्या सारकी पयलीं हांव बायबल वाचूंक खंय वाचताली पळय तशीच आसली भयण ती. तिका हांव सांगलें हांवें. ती म्हणटाली कांयच आपूण करिना मिसाक वचना कांय करिना. कित्याक भयणी बायबल कित्याक वाचयना म्हूण विचारलें. मिसाक उठोवंक लेट जाता जाल्यार न्हू एक्सक्यूज सगळ्यां कडेन आसा न्हू. आं लेट जाता आनी कितें सगळें ओके. बायबल कित्याक आतां घरा कडेन न्हू बायबल केन्ना वाचूं येता न्हू मिस टायमिंगा. ते बायबल वाचता आपूण समजूंक येयना. वाचता आपूण पूण समजूंक येयना. म्हाका उगडास येयलो ज्या टायमार हांव वाचताली म्हाकाय समजूंक येयनासली. ते कितें वाचतालें ओल्ड टेस्टिमेंट. ओल्ड टेस्टिमेंट ब्रदर पयलीं समजूंक येता पयलींच वाचल्यार फर्स्ट चॅप्टर मातसो कळटा न्हू. कितें जालें ब्रदर
म्हाका वाचताना म्हाका झट करून उडाश येयलो. हय ती झुजां आनी राजा आनी हे चेडो तो चेडो कोणा कडेन काजार कितें कितें तूं कन्फ्युजन कशें जातालें. आनी म्हाकाय वाचूंक गवसनासलो बायबल. आनी एका वाटेन भिरांत येताली. ब्रदर भिरांत येयनासली? ओल्ड टेस्टमेंट वाचून भिरांत येता. आनी हांव म्हणटाली यो देव असो कसो उलयता. आनी ते भयणीक हांव सारकें अंडरस्टँड जाली. हांवें म्हणलें तूं ओल्ड टेस्टमेंट वाचताय. ती म्हणटाली सिस्टर न्यू टेस्टमेंट आसा तर. हांवें म्हणलें जेजू थँक्यू. कोणाक तरी शिकोवपाक आनी कळपाक तुजें कितें बरयलां तें उगडापे करपाक तुवें म्हाका यूज केलो. थंयसरूच म्हटलें हांवें. ती म्हणलें हय न्यू टेस्टमेंट वाचशी जाल्यार तुका आनीक वाचूंक कळो दिसतलो. कित्याक हांवें वाचलो तेन्ना म्हाका आनीक फुडें कितें जाता काय, जेजून आनीक कितें केलें काय तें जातालें. वाचपाक उर्बा येता. ते म्हणटात वाचता आतां पूण म्हाका रातीच भयणीन कोणागेर गेल्लें हांव. ते भयणीन म्हटलें ती भयण खूब खूश आहा. आपणाक न्हू सिस्टर इतली कितें दुखतालें सांगताली. वचना फुडें तिणें खूब सांगलें. हांवें म्हणलें आतां पुरो जेजू कितें सांगता तें आयकया. आं सिस्टर म्हणलें जेजूचें म्हाका आयकोकूय जाय म्हणलें. म्हणजे तिका जाय टायम ना. जाता न्हू प्रॉब्लम हांवचें. हांवें म्हटलें तुका तूं कांय भिवूं नाका. हांव तुका पळयत वचपाक तुका रेडीमेड टिचींग धाडटलो घरा कडेन. आतां धाडूंक जाय आसलें मागीर धाडटा. सो तें म्हणटा आपूण आयकता घरा कडेन. ताका जिवीत जाय. हे देवाच्या उतराचेर फक्त जिवीत मेळटा. आमकां जिवीत जाय. आमी सोदता जिवीत. सोदिना आमी सगळ्याक जिवीत सगळ्याक सोदता. जोण एकल्याक मनशाक जिवीत जाय. जोण एकलो जियेता ताका मनशाक जिवीत जाय न्हू. कोणाक तरी मरण जायें. आं आमी जिवीतच सोदूंक सोदता पूण आमकां खबर ना जिवीत कितें तें. जिवीत कोण तें खबर आहा? जेजू म्हटल्यारूच देवाचें उतर. तें जिवीत आमचें जिवीत ताका लागून आमकां न्हू खबरूच ना. ताका लागून आमी सगळ्याक भोंवता. भोंवना Deuteronomy 30:19 पळोवया आमी. देवान आमकां कितें चूज करूंक लायलां तें. ब्रदर Deuteronomy दुसरी समज कोंकणी दुसरी समज 30:19 वाचया सगळे आमी. आय हॅव कॉल्ड heaven and earth as a witnesses against you today that I have set before you life and death, the blessing and the curse. Therefore you shall choose life in your order that you may live and you and your descendants. कितें म्हणटात देव आमकां हांगा? आमच्या मुखार आयज न्हू देवान कितें दवरलेलें आसा? स्वर्ग आनी पृथ्वी विटनेस आहा म्हणटा. स्वर्ग आनी पृथ्वी विटनेसीस दिता. एक गवाय दिता. तुमच्या मुखार एक जिवीत आनी मरण दवरलेलें. एक प्लेटीन तुमकां हे प्लेटीन जिवीत हे मरण. आशिर्वाद आनी श्राप न्हू. कर्स एंड ब्लेसींग. आनी देव पळय आमचो कितलो मोग करता. यू शूड चूज लायफ म्हणटा तो न्हू. फिल इन द ब्लँकचें आमकां स्कुलान दिनासलें असलें न्हू. जाल्यार आमी बरी पास जातलीं आसलीं सगळीं जाणां. रेडीमेड आन्सर दिलो जाल्यार. पूण देव आमचो इतलो मोग करता आमकां रेडीमेड आन्सर दिलेलो आहा. कोंकणी वाचता सिस्टर? आयज स्वर्गान आनी संवसारान तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत वेचून काडा. आनी अशें तुमी आनी
तुमची सोसोत तुमच्या सर्वेस्वराक पुरो इतलें तुमची सोसोत. थँक्यू जिजस. पळय आयज हो रिट्रीट स्टार्ट करच्या पयलीं जेजू आमकां सांगता देवान कितें बरयलेलें जिवीत चूज करात. जिवीत चूज करात. जिवीत कळटा. आयच्या ह्या रिट्रीटाक आमी स्टार्ट करतना जेजू आमकां म्हणटा जिवीत चूज करा. कित्याक जिवीत चूज करा. आनी जिवीत म्हणजे कितें तें आमी पळयतलीं. आमकां आन्सरूय दिला तेणी जिवीत चूज करा म्हण. हे ओल्ड टेस्टिमेंटान न्हू जिवीत चूज करा सांगला न्हू आमकां. आतां कितें जिवीत तें न्यू टेस्टिमेंटान येवया आमी आतां. कितें जिवीत तें जॉन 14:6 जॉन 14:6 पळोवया जिवीत कित्याक लागून म्हणटा. मागीर हें आमी शिकतलीं. कितें म्हणटा देवान आमकां कितें ओल्ड टेस्टिमेंटान कितें चूज करूंक लायलें तें पळोवयात. जिजस सेड टू हिम आय एम द ओन्ली वे ओन्ली टू गॉड एंड द रियल ट्रूथ एंड द रियल लायफ. नो वन कम्स टू द फादर बट थ्रू मी. कितें म्हणटा हांगा आय एम ओन्ली वे. वे एकूच वाट आसा म्हणटा. ओन्ली घातल्या आनी वाट ना. आमकां दिसतल्यो सगळ्यो वाटो पूण जेजू म्हणटा आपुणूच एकूच वाट आसा. एकूच वाट आसा. मागीर म्हणटा तो रियल लायफ. डुप्लिकेट लायफ आसतलें न्हू. रियल घातला हांगा म्हणटकूच कितें जालें ब्रदर तें बरें आसलें. रियल पळोवया कित्याक जाणा रियल म्हटलां म्हणजे डुप्लिकेट आसा दिसता न्हू लायफ. नाल्यार बेश्टें बरयना न्हू. टू गॉड आय एम द रियल ट्रूथ. ट्रूथ रियल ट्रूथ सोत एकूच सोत आसा आनी तें रियल सारकें डुप्लिकेट न्हू म्हणटा. म्हणजे आनीक सोत आसा दिसता न्हू. आनीक आसा न्हू सोत रियल ना. देवचार पयला सोत रियल कशें करून दाखयता. तो म्हणटा एकूच जेजूच तो सोत जाण आसा. देवचार आमकां खूब फारां दाखयना. देवाचें उतर मातशें दाखयता आनी मागीर दुसरें दाखयना. जेजूक बसून टॅम्पटेशन येयलें तेन्ना तूं देवाचो पूत जाल्या म्हणजे तो सारको देवाचें तूं पूत म्हणून रियल आसलें. फुडें तो म्हणटा उणें करून दाखय. म्हणजे जायते तूं वरसून उडकी मार तुका एंजल पळय म्हणजे तो रियल कशें दाखयता. पूण जेजू म्हणटा आपूण एकलोच रियल. आपूण सारको सारको न्ही. रियल म्हणजे सारको न्हू ब्रदर. डुप्लिकेट ना. आनी हे पळय हे लायफ रियल लायफ तुमी कितें चूज करा. रियल लायफ जिवीत चूज करा. जिवीत म्हणजे कोण तें कळ्ळें ओल्ड टेस्टिमेंटान. तो जेजूक चूज करा म्हणटा आमकां. तुमी कितें सोद करा पूण तुमी जेजूक तुमच्या लायफान जिवितान चूज करा. ह्या रिट्रीटाक तुमी फक्त जेजूक म्हणजे तुजें उतर शिका आनी घरा वचून पळोवया तुमचें जिवीत कशें जातलें तें. तो कितें म्हणटा हांगा जेन्ना हितून डिटोनॉमीन सांगता तुमची आनी तुमची सोतोळ म्हणटा न्हू. सोतोस तुमचें लायफ वाडटलें म्हणटा न्हू. सोसोस तें जेन्ना आमी लायफ जेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरतलीं आमी जाणा न्हू. Acts 16:31 म्हणटा. Acts 16:31 तूं एकलेस सोत मान. अबे एकलेस हांगा तो लायफ म्हणटा चूज कर आनी तेजे जेजूचे सोत मान. Acts 16:31 कितें पळय तें थंयसर सांगता. तो देव कितें सांगता जिवीत चूज करात. जिवीत चूज करात आनी तुमचो घराब्याचेर सांगता. तो ओल्ड टेस्टिमेंटान जिवीत जेजूक चूज करा आनी तुमचे फॅमिली सगळी साल्वार जातली. हांगा म्हणटा एंड दे आन्सर बिलीव इन द लॉर्ड जीजस एज युअर पर्सनल सेवियर एंड untrust yourself to him and you will be saved, you and your household, if they also believe. If they also believe. First कोणी बिलीव करूंक जाय.
एकल्यान न्हू थंयसरूय सांगता तो तुमी जिवीत म्हणजे जेजूक चूज करात तुमचो घराबो साल्वार जातलो. तूं एकलेंच जेजूक चूज करात मागीर कितें जातलें तुमचो तूं आनी तुमचो घराबो साल्वार जातलो. ओल्ड टेस्टिमेंटानूय आमकां जेजू सांगता जिवीत देव सांगता जिवीत म्हणजे जिवीत चूज करा. न्यू टेस्टमेंट आमकां कळटा जिवीत म्हणजे जेजू. जेजूक चूज करा म्हणून आमकां पयलींच सांगलेलें आसा. कित्याक तुमकां जिवीत जाय ओ तुमचे फॅमिलीक बरेंपण जाय जाल्यार तुमी कोणाक चूज करूंक जाय. देवाच्या उतराक यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. आमी बिलीव करूंक जाय न्हू सोत मानूंक जाय न्हू आमी आमची फॅमिली येयली म्हणून. जायती भाव भयणां गेली म्हणटकूच म्हाजी भुरगीं म्हाजी हें करिना तें करिना मिसा घेयना. तूं पयलीं सोत मान सांगला न्हू. कोणाक सोत मान सांगला सगळीं सोत मानान मागीर साल्वार जातलें ना. म्हाका जेन्ना हें उतर गावलें न्हू म्हाका हें फर्स्ट रिट्रीटाक उतर गावल्लें जेन्ना हांव गेल्ली तेन्ना. तूं एकलें सोत मान तूं एकलें सोत मान. म्हाका एकूच आवाज येतालो. हांवें कोणाकूच सांगूंक ना तुमी सोत मानात कितें करा. हांवें कोणाक फोर्स करूंक ना. म्हाजे फॅमिलीक न्हू हांवें फोर्स करूंक ना. हांवें म्हाका बदलपाक ट्राय केली. म्हाका जें कितें हांवें आयकलां तें हांवें तांकां सांगूंक ना तुमी हें करूं नाका तें करूं नाका तें करूं नाका. कित्याक म्हाका एकूच उलास आसलो हें उतर इफ यू बिलीव यू एंड युअर हावस होल्ड वील बी सेव्ड. हांव तशीच म्हाजें लायफ आजून पासून न्हू हांव कोणाकूच सांगिना तूं हें करूं नाका तूं तें करूं नाका. पूण म्हाज्या कामाचेर हांव केन्नाच सांगिनासलें. पूण हांव एक स्टोरी कशी सांगताली. मोग करूंक जावो. तूं जेन्ना मोग करता तुकाच बरेंपण मेळटा देवाचें उतर म्हणून. कित्याक आमच्या हितून संवसारान न्हू जेजूक एक रिलिजन्स कहो मानलेलो आसा. बायबलान तशें ना. तो धर्म करूंक येवंक ना. पूण तें संवसारान आख्ख्या घडलेलें आसा. पूण तांकां जोण एकल्याक तर सांगशी जेजूची खबर तूंच कर गो. थोड्यांचो आन्सर येता. सकाळींच म्हाका एक भयण सांगा तिच्या लायफान न्हू खूब चेंजिनेस जेजू वरवीं जाला. भुरगीं बीन जाताना सगळी टेस्टिमनी. पूण तेजो घोव म्हणटा आपणाक इतलें पळोवन सुद्दां तूं तुजें कर म्हाका करूंक लावं नाका. म्हणजे कित्याक जाला स्वतूय खबर ना आनी जेजूची खबर जेजू सगळ्या आख्ख्या संवसारा पासत मेला जॉन 3:16 आजून कोणाक खबर ना. पूण ती ताका लागून ती तशीच करता. पूण आमी जाणा हे संवसारान कितें जाता न्हू तें काबार जातलो न्हू. स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण देवाचें उतर जें कितें बरयलेलें आहा तें शासनाक तेंकतलें. आतां हें जें संवसारान कितें करता आमी जाणा सगळें वायट बरें कितें सगळें आमकां देवान दिलेलें आसा. पूण हांव सदांच कितें म्हणटा हें सगळें काबार जातलें. बरयलां न्हू जेजून. कितें उरतलें सांगलां लास्ट देवाचें उतर न्हू. स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण म्हजें उतर उरतलें. ताका लागून उतर आमी शिकता न्हू तें सदांच उरतलें. जें उतर आमी शिकयता न्हू कोण कोण हांगा ब्रदर सिस्टरीच्या तोंडानसून पवित्र आत्मो उलयता न्हू तें उतर तें ताकतलें शासनाच्या शासना. ताका गरज आहा आमी उतर शिकपाची. थोडीं म्हणटा कितें तुमचें उतर चालूच. पूण आमकां कळ्ळां हे उतरान जिवीत आसा म्हणून. हें उतर कितें आमच्या जिवितान काम करता तें आमकां कळ्ळां न्हू. तुमकां म्हणिना कितें गो हे म्हयन्याच्या म्हयन्याक देवाचें उतर आयकूंक वयता म्हणिना तुमकां. म्हाकाच म्हणटालें दिसता. आमकां म्हणटालीं बसीकार बसून आमकां चावयताले हालेलुयाक वयता म्हणून. आनी आमी मातशें चावयतालीं. जेन्ना कळ्ळें हालेलुया म्हणजे कितें तें तेन्ना खूश जातालीं. खूश जालें म्हणटकूच देवचारांनी चावूंक येता मागीर म्हणिनासलें तें. आमी म्हणटाले जेजू तुका आर्गां दिता ते तांकां नोईंगली अननोईंगली ते प्रेजींग गॉड न्हू. हालेलुयाक वयता म्हणजे ते प्रेजींग गॉड. मागीर खूश जातालीं आमी. पयलीं ते बसीन वयचें न्हू म्हणटालीं ती. आनी बस कितल्या टायमाक येता काय अशी करतालीं.
कित्याक चावयताले न्हू. पूण आमकां खबर आसली हितून जिवीत आसा म्हणजे हें उतरान न्हू. हांव हें उतर जेसिलम येवच्या पयलीं न्हू हांव खूब रिट्रीट केल्या. म्हाका गोंयान कोणी सांगलें न्हू अमके कडेन रिट्रीट आसा म्हणून सकाळीं सांजची आनी म्हाज्या वांगडा सगळ्यांक घेवन वयताली. म्हाजी फ्रेंडां आसलीं चडशीं अनबिलिव्स. मागीर कितें जाता सांग पळया घेवन गेल्या उपरांत कोणाक खबर आसलें कोण रिट्रीटाक घेवन येता तांकां. वांगडा कोण घेवन येयना तांकां सारकें खबर आसतलें. मागीर घरा कडेन तेंची फॅमिली कितें म्हणटा ती. म्हाका एक एक फॅमिली पळोवनूच घेयनासली. हांव वतालें न्हू तांकां. एक भयण आसा तिचो घोव म्हाका खंयचोरी हांव म्हाजें सामान बीन हाडून म्हापसान ती येताली न्हू मेवळ्यो न्हू म्हाका पयनाच फुडें तिका चलया 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 म्हणटालो. नाल्यार ती म्हाज्या वांगडा गजाली सांगतली न्हू. तिका व्हरता न्हू रिट्रीटाक हांव. ती काम सांडून शॉप आसलें तिचें शॉप सांडून येताली आमच्या वांगडा. मागीर तेजेर पडटालें न्हू. मागीर पळया कितलो मोग मागीर म्हाजो. पूण आतां न्हू तें कळ्ळें बायल तेजी चेंज जाली. आतां बरो आपयतलो बीन येयनान येयनान म्हणटलो. नुस्तें येयलां फाटल्या दिसांनी नुस्तें बरें येयलां आतां यो जेवणाक या करतालो. म्हणजे पयलीं कळनासलें ताका तेजी बायल जेन्ना चेंज जावपाक लागली मोग करपाक लागली फॅमिलीचो तेचो तेन्ना ताका कळ्ळें कितें इम्पॉर्टन्स तें. एक आवय आपणाच्या चेडवाक चड दीस जाले वचना खंय ताका व्हरा मुगो ताका व्हरा मुगो मस्ती बी कितें तेजें डिफरंट दिसलें तिका. म्हाका म्हणटाली व्हरा. पयलीं कितें कितें म्हणटालें तें बेकार न्हू तुमकां घेवन वयता. बेकार नासलें हांव कामाकूय वयतालें अशी म्हणल्यार तूं लोक जाणा न्हू. आनी खूब वयताली नायट विजल आनी एका सकाळीं उठून ती बाबडी कामाक हांव मातशें म्हजें लेट काम तांकां सकाळीं फुडेंच वयचें पडटालें. थोड्यांक रावतालें ती वांगडा. पूण कोण सोडिनासली. जेन्ना न्हू हांव हें सगळें करून करून हांव म्हणिना त्या रिट्रीटा वचून म्हाका तशें बेश्टें वेस्ट अशें जावंक ना. देवाच्या हाजेर पण मोग. पूण उतर जेन्ना शिकली न्हू तेन्ना खरेंच जेजूची वळख गावली म्हाका. उतर ताका लागून आमी वयता थंय उतरूच दिता. ते 4 दिसान सावथ येयलें 12 बीन जातालें म्हाका प्रीच करून. कोण येयल्ले एक दीस ती 11:30 गेल्या तेंचे जेयली आनीक दिता 10 आनीक मातशें देवाचें उतर शिकया म्हणटा. हांवें तुमी शिकता जाल्यार आमी दिवंक तयार आहा म्हटलें. पळयतात म्हाजो 24/7 आहा चालू दिवपाक. हांव कांय दिवची ना न्हू. हांवें तांकां सांगलें हांव कांय दिवपाक ना. हांव टायर्ड दिसली पासून तुमकां जाल्यार हांव कांय दिवपाक ना. पूण म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो तुमकां देवाचें उतर दितलो. आनी ती बरी म्हणजे खूश. कित्याक हे देवाचें उतर आयकतना न्हू एक एकदां न्हू झेम बसून येना न्हू. सारकें आनीक 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 तांकां खरेंच आनीक 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 म्हणटा. आनी तशीच आमकां तान लावंक जाय देवाच्या उतराची. तेन्नाच आमी जेजू ब्रदर आमकां कनेक्टेड रावंक जाय म्हणटाले न्हू. मेडिटेट करूंक जाय. केन्ना आमकां तान लागूंक जाय त्या उतराची. कितें म्हणटा ब्रदर. तान लागल्यारूच आमी उदक सोदूंक वयता न्हू खंय आहा काय म्हणून. तान लागल्यारूच वयता न्हू. बेश्टी वयता आमी. तान लागपाक जाय. आनी ती तान केन्ना लागता जाणां होली स्पिरिटाचो पवित्र आत्म्याचो जेन्ना तुमचेर हें जाता अभिशेक येता एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट तेन्ना न्हू आमकां असली तान लागता झेम बसून पडना. फर्स्ट टायम हांव पोर्टाक गेल्ली. नवो जल्म. थँक्यू ब्रदर. नवो जल्म जाता आमचो पवित्र आत्म्या उद्देशी उज्या उद्देशी. तेन्ना आमचे भितरलें सगळें वायट आसा तें आपुणूच वयता. आयजाया 10:26 म्हणटा वेन द एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट कम नो ब्रेक द योक ऑफ द एनिमी. जेन्ना आमचे पवित्र आत्मो येता न्हू देवचाराच्यो मांड आमचे भितर आहा त्यो सगळ्यो तुटून पडटा. आनी त्या टायमाचेर कितें जाता जाणा हांव सारकें एक्सपिरियन्स जाला. 10:27 न्हू ब्रदर. 10:27 when the anointing of the Holy Spirit comes, break the yoke of the enemy. आमचे रस्त्यान देवचाराचे कितें कितें झूज ते सारके तुटून पडटा.
तेन्ना न्हू आमी हांव फर्स्ट टायम जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्याचें हें जाल्लें तेन्ना म्हाका न्हू थंयसरूच सॉंग्स ना कंटिन्यू हांव सॉंग्स म्हणटालें ते जालें न्हू कंटिन्यू नाताना बीन सगळीं म्हाज्या वांगडा गेले बेजार जाता तुका कितें जाता गो आनी म्हाका ओगी रावंक जायना बसीनूय म्हाका ओगी रावंक जायना येताना घरा येवन मदींच उठोवन टायम मेळनासलो न्हू रातची मदींच उठोवन देवाचें उतर वाचताली बायबल म्हाका कळनासलें हांवें सांगूंक ना कांय कळना तरी वाचताली इवन म्हाका त्यो रोजरी करपाक कळनासली पूण जेन्ना आई वांगडा हांव नोयेनाक वयतालें सायबीण मांयच्या थंय आमच्या बापा सर्गीच्या हांव शिकलेली थंयसर नोमान मेरेन तेंच घेवन हांव म्हणटालीं सगळें आख्खो कोत म्हाका पयलीं सायबीण मांय जेन्ना हांव एकदां बरी नासली तेन्ना सोपणान म्हाका सारकें कोत दिताना एक बायल दिसलेली पूण म्हाका खबर ना आनी सेम कोत म्हाका म्हाजे आई हाडिना म्हणटा वाटेक मेवलें सेम कलर आनी ते म्हाजे कडेन आसले तें हांव म्हणटालीं पूण म्हाका कितें ना कितें करूंकूच जाय आसलें जायनासलें बायबल वाचूंक जाय जाल्यार सॉंग्स आयकूंक जाय आसले ते म्हणूंक जाय डांस करूं हें असो जातालें म्हाका केन्नाचो पोटा येयलें तेन्ना एक दीस आमचो न्हू बेडरुमाचो न्हू फॅन चलनासलो मे म्हयन्यान असो न्हू गरमी जाताली त्या दिसांनी मे म्हयन्यान खबर ना पूण फॅन चलना म्हणून हांव भायल्या बेडरुमान गेलें आनी दार उक्तें सांडलें आनी कानान घातलें आनी म्हाका खबरूच ना हांव डांस करता ती सॉंग्स घालून म्हजो कजन येयलो भावाक सोदपाक तेणी म्हाका दार उगडून पळयलें म्हाका खबरूच ना तो म्हणूंक लागलो भयणीक तें अशें जालें काय कितें गो नाचता तें म्हणलें ना ना तेणी कानान घातलां आसतलें म्हणलें म्हाज्या भावाक सांगलें म्हाजो भाव येयलो आनी फॅन काडलो आनी दुसरो घातलो आनी जाय तितले डांस कर हांगा भायर करूंक नाका म्हणूंक लागलो म्हाका कळना न्हू हांव सॉंग्स आयकतालें आनी म्हाका डांस करता तें म्हाका खबर ना तो येयला तोय खबर ना म्हाका काय म्हणूंक ना भावान तापयलो तो जाणा न्हू हांव मातशें पोटासून येयलें म्हणटकूच थंय करता म्हणून 1-2 म्हयने भितरूच आसतालीं रुमान नोट्स बरयतालीं आनी कितें कितें भितरूच कोण म्हाका डिस्टर्ब करिनासलो रुमान भयण पासून म्हाजी म्हाका रान पासून उडयनासली ते शिकोवंक वयताले रानून म्हाका वयतालें आमकां मागीर उठोवन टायम टू टायम तशेंच जेयतालें पूण असो म्हणून पवित्र आत्मा म्हाका न्हू उचामोल करतालो कितें ना कितें करपाक तेन्ना म्हाका कोणी तरी सांगलें इट इज म्हणजे नवो जल्माचें एक सिस्टम तुजी नवो जल्म तेका लागून तुका एक भूक ताण लागता एका ल्हान भुरग्या भशेन न्हू एका ल्हान भुरगे पळयल्यान तुमी 2-2 वरांनी तांकां दूद दिता न्हू चावयो आमी दितालीं न्हू हां कित्याक आमकां खबर आहा न्हू तशें न्हू एक तशें जाता आमकां ल्हान भुरग्या भशेन नवो जल्म जाता तेन्ना हांव खरें एन्जॉय म्हाका आजुनूय उडास येता कितलें हॅप्पी हांव कांयच एक आमी आयकलां न्हू सुकण्या भशेन तशें दिसतालें म्हाका हांगा कांयच ना टेंशन कसलेंच टेंशन ना मागीर जशी भायर सरता न्हू मागीर मातशें हें जाता न्हू तें जातालें आनी कित्याक तें कंटिन्यू ना न्हू आमचें आमी वर्सान एकदां गेलीं 2-6 म्हयन्यांनी एकदां गेलीं न्हू घरा येवन मागीर कंटिन्यू ना आमकां जाय तेन्ना खंय रिट्रीट आहा तांकां वयतालीं संडेचे केन्ना जाय तेन्ना वेनसडेचे अशें कंटिन्यूशन नासलें यूट्यूब ब्रदर यूट्यूब आसलें तुवें हें आसलें तेन्ना तुका खबर आसतली यूट्यूब बीन कांय ना आतां आमी इतली ब्लेस आहा सारकें देवान न्हू आमचो मोग केला इतलो मोग केला आहा न्यू जनरेशनाचो तरणाट्यांचो आमचोय केलो हांव म्हणिना पूण इतलो मोग केला की तांकां घरा कडेन बसोन सुद्दां हें देवाचें उतर जें जिवीत तें जेवण आत्म्या तें घरा कडेन मेळटा आमकां मेळनासलें आमकां वयचें पडटालें सगळ्याक हांव केन्ना ऑनलायन क्लास दिता न्हू ब्रदर जुलियो बी हांव केन्नाय तांकां पयलीं सांगतालीं फायदो घेया घरा बसून तुमकां जेवण मेळटा फायदो घेया तेजो जाया कनेक्टेड कांयच करूं नाका आयकाच आनी शिकाच
हांव तेन्ना हें उतर मॅथ्यू 4:4 उतर शिकयतालें न्हू तेन्ना एक भयण म्हणटाली, सिस्टर आमी न्हू बायबल परतो करून जेता न्हू. विचारताली म्हाका कित्याक मॅथ्यू 4:4 कितें म्हणटा, देवान बरयलेलें आसा न्हू, मनीस उण्याच वरवीं जेयना, देवाच्या तोंडांतलो उतर पळय भायर सरता, त्या बरयलेलें उतर भायर सरता, त्या उतरा उदेशी मनीस जेयता. ती भयण म्हणटाली आमकां खबरूच ना मनीस कसो जेयता. जेन्ना हांव पेज करता आनी ती क्वेश्चन मार्क करून म्हाका विचारताली, सिस्टर आमी बायबल परतो करून जेयता न्हू, खूब उतरां आसा बायबला प्रमाणे आमी जेयना, संवसारा प्रमाणे म्हणजे बालदळ परतो केला आमी म्हणटा, म्हणजे आमकां जाय तसो आमी कितें समजलें, उण्या वरवीं आमी जेयता आनी उण्याच फाटल्यान आमी टायम घालता सगळो. चडसो टायम आमी खंय घालता, पयल्या संवसारान आमी पयलीं देवाचें उतर नोको आसलें ना, चडसो टायम खंय घालताले आमी, आजुनी खंय घालता. हांव म्हणिना काम करूं नाका, कामाक वचा, जाल्यार मागीर मनशान थंय एक सिस्टरीन सांगलां कामाक वचोंक जायना, मनीस उण्याच वरवीं जेयता म्हण. आं कामाक वचोंक जाय, देवाक पयली सुवात दिवंक जाय. देव कितें सांगता, मनीस उण्याच वरवीं जेयना हें सगळें हितून, पूण पयली सुवात आमी देवाच्या उतराक दिवपाक जाय, हें देवाचें उतर शिकोवंक जाय. कामाक वचोंक जाय. हांव म्हणिना हांव कामाक वयतालीं, न्यू क्रिस्चन टायमार हांव कामाक वयतालीं, इतलें टफ टायम जातालें म्हाका, म्हणजे बिचार काम, आनी तेन्ना गाडी शिकोवंक नासलें, धांवून हांव येतालें, म्हाका एनावन्समेंट आसताले आफ्टरनून टायम्स, येतालीं कामाक सुद्दां देवाक तें काम करून देवाच्या उतराक येतालीं. एकदां वचच नासली, कस्टमर आमी दुसरे आसा खंय गो, कित्याक हांव सांगी तुमी कामाकूय वचा पूण देवाक पयली सुवात दिया. आमच्या मिनिस्ट्रीन एक ब्रदर आसलो, कामाक वयतालो आनी कामाकसून येवन न्हू दोन तीन तरी क्लासीक येतालो, एकाच जाग्यार न्हू दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याचेर. आनी जेन्ना म्हणटा आपूण घरा येतालो न्हू, इतलो टायर्ड जातालो, कामाकसून देवाचें उतर परगडटालो बायबल क्लास, घरांनी वचोन एके सुवातेर न्हू अशें पयस पयस हितून गाडी घेवन वयतालो. आनी म्हणटा घरा येयलो म्हणटकूच म्हणटा हांवें तेजी टेस्टिमनी आयकली एका हेजेर, घरा येयलो म्हणटकूच म्हणटा आपूण न्हिदतालो, टायर्ड न्हू जातालो. आमी कोणी तरी जाल्यार ब्रदर तूं न्हायनासलो, देवाचें उतर शिकवी म्हणटालो, बूट घालून बसून न्हिदतालो म्हणटा, इतलो टायर्ड, बूट काडपाक बसून जायनासलें म्हणटा. पूण केन्नाच तेणी न्हू देवाचें उतर सोडूंक ना. आयज हांगा आयज थंय काम सोंपोन बीन. सो तेका लागून देवाचें जेन्ना मनशाक कळटा की मनीस उण्याच वरवीं जेयना पूण देवाच्या उतराचेर, तेन्ना ते देवाच्या उतराक खंयचोय जावं वयता, कोणीय कितें सांगूं. म्हाका 2-3 जाल्यार एक भयण सांगता, आपणाक कितें कितें म्हणटालें पूण आपूण त्याच जाग्यार संडे आमी वयता, थंयच कोण कितें कितें म्हणटालो म्हणटा आपणाक, आपूण येतालीं. हांवें म्हणलें सिस्टर तुका म्हाका म्हटलें म्हणजे घरान सुद्दां म्हणटालें म्हटलें, तांकां तर खबरूच ना कोण कितें तें कांयच खबर ना, तरी ते म्हणटाले म्हटलें आमकां कोण सांगता म्हणून. हांवें म्हणलें तशें ना रे, थंय सगळें आसा, तशें लोक सांगता तशें ना, लोकांनी येवन पळोवंक जाय. लोक सांगता म्हणून तूं आयकताय, आमी वयतलीं खंयसरूय अशें म्हणटाले. कित्याक तें उतर जेन्ना तुका लागलें न्हू सोडपाक दिसना, खंयसरूय वचोंक उतर शिकोवंक जाय. आमी सदांच न्हू न्यू क्रिएशन आमी कोण येताले तांकां खबर आहा, आमी तांकां सांगताले तुमच्या इगोर्जेनी मिसाक वचात, आयतारची प्रेयराक या, कित्याक देवाचें उतर खंयसरूय परगट करूं शकता न्हू. सर्टन प्लेसीस सर्टन प्रेयराक सर्टन जागे आसा, सो तुमच्या जाग्यार तुमकां कितें जाय तें करून देवाचें उतर शिकोवंक या. कित्याक हें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करता. हे देवाच्या उतराची समजणी, ह्या देवाच्या उतराची समजणी खंयच तुका अशी मेळना. तूं म्हणटाली सिस्टर देवाच्या उतराची समजणी आमकां हांगाच मेवल्या म्हणून ह्याच ग्रुपान, खूब म्हणजे देवाच्या उतराची खंयच अशी समजणी दिना म्हणटा आमकांय सांगता.
आमी जेन्ना केन्ना वयता न्हू अशी समजणी म्हणटा कोणूच अशी म्हूण न्ही देवाच्या उतराची दिना. शिकयता पूण इतलें सगळें आतां ब्रदर जॉन्सन को एग्जाम्पल आनी टेस्टिमनी बीन देवाचें उतर समजयता न्हू तशें म्हणटा खंयसरूच समजयना. आनी एक कितें जाणा आमचो बायबल क्लियरली सांगता. हांव ते तुका सांगना सावता खातीर ती म्हाका बोन प्रे कर एका प्रे कर. सिस्टर देवान जेजून सांगूंक ना युअर प्रेयर हॅज मेड यू होल. तुजे मागणे उद्देशी बरें जालें म्हणून बरयलेलें आसा खंय तरी आसा. तुज्या मागण्या वरवीं तूं बरो जालो. तुवें इतले मागणे उपासांनी केला म्हणून तूं बरो जालो. तुवें दिमेर रावन मागणें केलां म्हणून बरें जालें अशें खंयचो तरी बायबलान आसा. युअर फेथ हॅज मेड यू होल. तुजो भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. तुजो भावार्थ चड इम्पॉर्टन्स कितें आसा बायबलान. भावार्थ चड इम्पॉर्टन्स कितें आहा सिस्टर. भावार्थ न्हू. कोणाचो भावार्थ. जेजूचो. जेजून आमकां दिला. पूण आतां कोणाचो भावार्थ जावो. आमचो भावार्थ जावो. आमचो भावार्थ शेजाऱ्याचो नाका पास्टराचो ब्रदराचो सिस्टराच्या भावार्था वरवीं बरें जालें. तुजो भावार्था वरवीं तूं बरो जालो म्हणटा. जेजू सुद्दां आपणाचें कांयच घालिना. जेजू म्हणटा तुका तुजो भावार्थ ते 12 वर्साचे वस्तुरीक पळयला. काल भयण एकल्यान कोतानी एक भयण आसली नेवितेली. ती आतां 12 वर्सां वो कैसा जिंदा रही गई म्हणटा. म्हणजे कळटा न्हू 12 वर्सां म्हणजे ती कशी जिवन जाली उरली काय म्हणटा. 12 वर्सां एक्सप्लेन करतना ती कशी जल्म म्हणजे कशी जिवन उरली काय म्हणटा. कशी मरोंक ना ती 12 वर्सां. कित्याक आमी हे संवसारान पयलें एक 4 दीस एक 8 दीस पासून जाल्यार मनीस कितें जाता. आंगार जाय जाल्यार वीक न्हू तिका चलोवंक सुद्दां जावचें ना. तिका विचारली ती विचारता हांवें म्हणलें ती तेका लागून तुका सांगता म्हणलें वचन घे देवाचें उतर. ती देवाचें उतर घेवन जियेली म्हणून ती 12 वर्सां लागली तिका म्हणलें चलपाक बीन म्हणलें. म्हणजे ती जियेली 12 वर्सां. कित्याक जियेली ती कितें म्हणटाली मनानसून देवाच्या जेजूच्या आंगस्थानाक हातूंत लायल्यार हांव बरी जातली. तेज्या आंगस्थानाक हें उतर तिका घोटाय दितालें जरी ती वीक जाल्ली कुडीन. भितरल्या आत्म्यांक जेवण मेळटालें न्हू तिका. भितरल्या आत्म्यांक जेवण दिताली ती. तेका लागून ती वीक पासून कुडीत जाली. जेन्ना आमी भितरल्या आत्म्यांक जेवण दिता न्हू कूड तुका कुडीचे जैत व्हरता आत्मो पूण कूड आत्म्याचें जैत व्हरना. कुडी कितलेंय जेवण दिता न्हू आमी मोठी पासून पूण आत्म्यांक जेवण ना जाल्यार मनीस. आतां ती हांव म्हणटाली ती बायबल वाचता आपणाक हें जाता तें जाता बायबल वाचताली. ती येदी मोठी आसा हांव म्हणिना मोठी आसा पूण तिका आत्म्याचें जैत व्हरोंक जायना. ती आतां सांगता देवाचें उतर जेन्ना वाचलें आपूण म्हणटा बरी सोडसोडीत जाली. बरें काम करपाक आपणाक कांयच हें सांगना म्हणटा. आतां हें देवाचें उतर कितलें इम्पॉर्टन्स आसा तें आमकां खबर ना. आतां आमी म्हणटाली तुजो भावार्थ बरो जालो. भावार्थ येतले जाल्यार आमचे कडेन कितें जायें. भावार्थ आसल्यार एक आमकां भावार्थ आसल्यार आमकां एक वस्त जायी न्हू. कितें वस्त जायी आमकां. आं भावार्थ कसो येता. देवाचें उतर आयकोन भावार्थ वाडटा आनी त्या भावार्था वरवीं आमी बरी जालेली आसा. तो भावार्थ तर आमचे देवाचें उतर ना जाल्यार आमचे भावार्थ आसतलो. आमी म्हणटा संवसारान आमी केन्ना गेली न्हू रिच आवट करून जाणा सिस्टर म्हाका आदींच पयलीं ल्हान आसतना पासून भावार्थ आसा. कसलो भावार्थ तो. जेजूक जाय तसलो भावार्थ आसा. जेजूक कसलो जाय उतरांचो भावार्थ. उतरान आमी उतरान वाडटा उतर आयकोता तेन्नाच आमचो भावार्थ वाडटा म्हणटा. आमकां तर भावार्थ जावो आमकां हे भावार्थ जावो जाल्यार आमी एकूच काम आमकां देवाच्या उतरान रिगोवन रावूंक जाय. आमचे भितर वायट संवय आसा. हांव केन्नाय सांगता म्हाज्या भितर एक रागाची संवय आसली. हांवें न्हू म्हाज्या भयणीक बसून खुर्चेर वचून सकयल उरलें भावाक असो
मातयेचें कितें आहा तेजें उडोवन फोडून उडयलें, डॅडीक पासून असो उडयल्लो बॅल्कनीन उडयलो. इतलो म्हाका राग येतालो. पूण हांवें न्हू, म्हाका केन्नाय दिसता हांवें केन्नाच जेजूक सांगूंक ना म्हाजो राग पयस कर म्हणून. केन्नाच सांगूंक ना हांवें जेजूक म्हजो राग पयस कर म्हणून. पूण हांवें कितें केलें जाणा, कनेक्टेड रावली, जेजूचें उतर आयकूंक लागली. उतर आयकून तेन्ना हांव म्हाजे टॅस्टिमनीच सांगताली. म्हाका उतराची तितलें हें नासलें. कोणागेर वयतालें हांव आदींच पयलें वच, म्हाका बरें दिसलें न्हू, कोणी सांगलें न्हू वयतालें हांव सांगपाक. पूण कितें सांगतालें टॅस्टिमनी आनी हांव वयता ते सुवातेर तांकां घेवन वयतालीं देवाचें उतर. म्हाका कळ्ळें जेन्ना म्हाका जॉयंटीस जाल्ली, दोतोर आईन म्हजे जायते गाडी देवस्थान खूब केलें, पूण म्हाका कितेंच बरेंपण मेळोंक ना. जेन्ना हांव पोर्टाक गेली तेन्नाच म्हाका दिसलें हांव बरी जाली. आनी हो कोण, कोणी म्हाका बरें केलां तर तेज्या फाटल्यान वचपाक लागली, तेज्या फाटल्यान खंय खंय सोदपाक लागली. कोण तो? जेजू. कांय खबर नासलें म्हाका. हांव सांगता फस्ट टायम हांव पोर्टाक गेलें म्हाका जेजू, पवित्र आत्मो, बायबल हेंची म्हाका कितेंच खबर नासली. एकूच वखदाली सायबीण मांय, तुजी नयनां कोत्ताली न्हू म्हजी आई, ताका लागून तिका वखदाली. तुजो पूत म्हणून पासून जेजू कोण तो नको आसली. ते शिकता शिकता जेन्ना ताका लागून कंटिन्युएशन म्हणटा न्हू, कंटिन्यू राव म्हणटा न्हू, तेन्नाच तुका सगळें उडापें जाता. जेजू म्हणटा न्हू, येवन तुका थंय सतकोन येवच्या पयलीं तूं पयलीं कंटिन्यू आसूंक जाय, देवाच्या उतरान रिगून आसूंक जाय. तेन्नाच तुका कळटा देव तुका न्हू रिवील करता सगळें तेजें ट्रूथ. आमी एका म्हयन्यान येयली वो 8 दिसांनी येयली आनी कनेक्शन नाच जाल्यार आमकां कळटलें तो कोण, जेजू कोण, बापूय तेजो कोण. आनी एक आमकां सगळ्यांक खबर आहा न्हू, हाडल्या टॅस्टिमनान राग येतालो. आनी आमी ल्हान आसतना आमकां कितें सांगतालो, देव आमकां खास लायता म्हणटाले. तुमकां कोणाक सांगूंक ना देव खास लायता, हें केल्यार तुमकां पानीस करतलो देव, खास लायतलो, आं अशें जातलें तशें जातलें. हें सगळें ओल्ड टॅस्टिमनान. म्हाका काय दिसतालें भिरांत सारकी, कितें केलें न्हू भिरांत येताली. एकदां हांवें कितें रॉंग केलें म्हणजे अशें बेश्टें उलोवप कोणाचे खबरें. ते भयणीन सांगलें म्हाका तुका पातकाचें बॉक्सण मेळोंक जाय न्हू, तूं कितें करूंक जाय, मीठ घालूंक जाय आनी तेजे दिमेर रावूंक जाय. आतां आमकां कितें खबर आहा, मोग तर खबरूच ना. हांव रावलें, सारके काती येयल्यो म्हाज्यो, जोंक लागलें. सो अशें म्हणजे हांवें अशें आयकतालें. कितें दिसतालें देव रागीश, ताका आतां आमकां देवाक कसो तरी प्लीज करूंक जावो न्हू, खबर ना कोण तरी मानूंक जावो न्हू ताका. कोणी सांगलें हें कर तें कर, करपाचें न्हू, तें कितेंय जाल्यार जावपा. बरोबर तुका जालां तशें जुलियो, तुवें कितें तरी केलां देवाक मानूंक जावो न्हू. आमी सगळीं करता न्हू देवाक मानूंक जाय म्हणून, पूण देवान आमकां कित्याक रोचल्या पळोवया. आतां देवान आमकां कित्याक रोचल्या, ताचो मोग करूं. आनी कितें पुरो बायबलान आमी पळोवया आमकां देवान कित्याक रोचल्या ती. जेनेसीस 1:26 देवान आमकां कित्याक रोचल्या ती, तेजो मोग करपाक. सगळें मागीर तें पयलीं आमकां देवान कित्याक रोचलेलें. वाच. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी
समुद्राच्या मासल्याचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर पोसपाचे मनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या आनी पृथ्वीन सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक कित्याक रचलेलो मनशाक दोनीपण चलोवंक दोनीपण चलोवंक न्हू मनशान कोणाचेर मनशाचेर ना देवांचे रोसलात रोशनीचेर सगळे न्हू जानवरांचेर सुकण्यांचेर बीन आमकां राज करूंक सांगलें दोनीपण चलय आमी कोणाचेर दोनीपण चलयता आमी जानवरांचेर चलयता जानवरांक आमी म्हणटा पोसता सारकी पोसूंक जाय आं जनवरां पोसूं नाका सांगलां पूण तशें कांय ना पोसूंक जाय पूण आमी तेंची दोनीपण चलोवंक जाय आमी तांकां भियाता जुवाण येयले पासून जाल्यार आमी कितें करता हे वच म्हणटा आं मारल्यो किल्लाटी म्हणटा ब्रदर व्हडल्यान जिवाण आमकां त्या जिवाण्याचेर दोनीपण चलोय सांगलां आनी मनशान मातशें कितें केलें जाल्यार मनशाचे दोनीपण चलयना आमी कोर्टान व्हरना मनशाक आमकां तेजे दोनीपण चलय सांगलां मनशाचेर ताका लागून ती सिस्टर म्हणटाली म्हाका बायबल आमी पढतो केला कळ्ळें कित्याक म्हणटालें तें कळ्ळें बायबल सांगता आमकां मनशाचे हेजेर जानवरांचेर सगळे रानवटीचेर जमनीच्या चलता तेंचेर आमकां राज चलय सांगलां पूण आमी राज कोणाचेर चलयता देवान सांगलां आमकां मनशाचेर राज कर म्हणून तें कळ्ळें न्हू बायबल कित्याक पढतो म्हणटाली ती आमी सिस्टर कळोंक ना हेका लागून आतां मनशाक कितें सांगलां जानवरांचेर बीन राज चलय हे जोल्ल्याचेर बीन आमी जोल्लो पासून दिल्यार व्हडल्यान किची मारता पूण मनीस तर गेलो ए चल हांगालो भायर चल घरांतलो जानवरांक म्हणटा आमी यो 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 आमचो हें जायना कुत्रो आमचो सारको घोडचो खो तो कांयच करिना तशें आमी मनशाक म्हणटा हांव एक्सपिरियन्स सांगता हांव कोणाक गेली न्हू ए भियो नाका हो सारको आमचो घोडचो एक आमचो भाव कसो आनी भाव कोण पूण हे जानवरांचेर आमकां दोनीपण चलय सांगलां आमकां मनशाक कितें काम करूंक आपयल्लें फक्त दोनीपण चलोवंक आपयल्लें मागीर सगळें तें कित्याक मागीर आमकां प्लीज करचो पडलो एक पातक केलें एक वायट केलें त्या मनशाक आमी कितें करता आतां मनशाचेर एक आतां आमी राग केलो आनी तेका तुका कळ्ळो तो मनीस रागावला म्हणून मागीर तेजें आमी कितें करता तेका कितें लायक तें रांदता हाडून दिता न्हू करिना तुमी आतां एक सपोज घोव रागार जालो आतां घोवाक कितें बरें तें पयलीं रांदून दिता न्हू तो कितें सांगलो म्हणून बेगीन बेगीन करता कित्याक ताका मानवलो जावंक जावो न्हू म्हाजे कडेन मिस्टेक जाल्या न्हू कितें तरी तेजें आयकूंक ना पयलीं हांवें मागीर कितें करता आतां अलर्ट रावता तशें न्हू देवाक आमी मानवलेली जावपाक आतां आदवान एवीन पातोक केलो देवाच्या हाजीरपणासून भायर सरलो मनीस आतां देवाक कसो मानवतलो जातलो म्हणूनच मनीस ताका असो हे सॅक्रिफायस हांगा थंय थंय मनशाचो नेचर कितें जालो जाणा मागीर वर्शीप करपाक जालो नमस्कार करपाक देवाक मानवलेलो कसो जातलो वर्शीप पूण वर्शीप म्हणजे कितें ते मनशाचो एक नेचरच जालो कोणाक तरी वर्शीप करपाक हांव म्हाज्या लायफान तें सांगता हांवूय कोणाक कोणी सांगलें हेका वर्शीप कर तेका वर्शीप कर कित्याक देवाची खबर ना न्हू देव रागार जाता म्हणटाले देव रागार जाता मागीर कळ्ळें देव मोग म्हणून
आतां कोणी सांगी देव रागार बीन जाता जाल्यार तो देव म्हाजो न्हू. म्हजो देव म्हाजेर रागार केन्नाच जायना. हांवें बरोवन दवरला तेणी. हांव कितलो मोगाल तो. 1 Corinthians 13 चॅप्टराचेर न्हू सगळो देव म्हणजे मोग म्हणजे कितें तें कळटा. देव म्हणजे मोग न्हू. सगळें तेजे नेचर कळटा आनी आमकां जाव तो नेचर जाल्यार आमी ते 1 Corinthians 13 आपणाचें नांव घेवन म्हणपाक जाय. देवाचो नेचर पळय हां. देन गॉड सेड लेट अस मेक ह्युमन बींग इन आवर इमेज. आमच्या सारको एक मनीस तयार केलो देवान टू बी लायक आज. आपणा सारकोच केलो. कित्याक केलो तेणी. दे वील reigns over the fish in the sea and the blood and the sky, the livestock, all the wild animal on the earth, and the small animal that scurry along the ground. हे सगळे इवन इन द बर्ड सुकण्याचेर जानवराचेर सगळ्यांचेर आमकां नुस्त्याचेर जोमडीचेर भोंवता सोरपाचेर पासून आमी सोरपाक भियेता न्हू. ताजेर पासून आमकां राज करूंक सकयला. रूल करपाक सांगला. रूल आमी जाणा सांगचें आमकां मनशाचो मोग करूंक आपयला. आमकां 2 आसा. मनशाचो मोग आनी जानवरांचेर राज करूंक आपयला न्हू. मनशाचो मोग करूंक सांगूंक ना. एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. जेजून कसो केला आमचो मोग. आमी कितें कोत्ता म्हणून कितें बरेंपण केलां म्हणून. जेजून आमी कितें बरेंपण करच्या आदींच आमचो मोग केला. संवसारान येवच्या पयलींच आमचो मोग केला न्हू जेजून. तसोच आमी पेल्याचो मोग करूं शकता. जाता आमकां. कित्याक जायना. मन चोरपाक कितें जाय पडटा. देवाचें उतर ना म्हणून आमकां जायना मोग करपाक एकामेकाचो. सगळे एका न्हू देवाचें उतरूच येता. कित्याक भावार्थ पासून येता देवाच्या उतराचेरूच येता आमकां. तें उतरूच आसूंक जाय आमचे कडेन. हें बरयल्लें उतर आसूंक जाय. आनी आमी ह्या दिसांनी उतरूच शिकतलीं हांगा. गांठीक मारूंक व्हरया न्हू. आतांच्यान स्टार्ट करा गांठीक मारपाक देवाचें उतर. खबर आहा कित्याक गांठीक म्हणटा ती. कित्याक म्हणटा एक आमचो ब्रदर आसलो तो सदांच सांगतालो गांठीक मारून व्हरा. एक दिसा हांवें विचारलें ब्रदर कित्याक तूं म्हणटा गांठीक मारून व्हरा. आदलो लोक कितें करतालो. कितें तरी म्हणजे आमकां केन्ना तरी ती गोडजेक पडटलें म्हणून न्हू. इमर्जन्सी गांठीक मारताले न्हू. इमर्जन्सी पयशे बीन मागीर केन्ना इमर्जन्सी दिसली म्हणून गांठ सोडटाली. तशें हें देवाचें उतर आमकां गरजेचें. तशें गांठीक मारूंक जाय. तेन्ना आमकां इमर्जन्सी जाता तेन्ना देवाचें उतर सोडपून हें करूंक जाय. गांठीक मारिनासले आदी लोक. तशें आमकां करूंक देव सांगता गांठीक मारा. म्हणजे आमी कितें तरी देवाचें उतर घेवन वचपाक जाय. येयल्या थंय वचोनाका. बरें देवाचें उतर घेयात आनी बरी शिकात आनी बरी वाडात. आनी देव कोण तो आख्या संवसाराक सांगया आमी. थोड्या लोकांक आजुनूय देवाची भिरांत आसा. देव पानीश करतलो म्हणून. देव आमकां पानीश करता. देव आमकां मोग करता. देव आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता न्हू. ते आमी सगळ्या आतां चडसो लोक कितें आतां खूब जाणांचो अशें सांगता देव आमकां पानीश करता न्हू तेका लागून हांव हें करूंक वचना तें करूं. देव आमचो मोग करता. मोगान आमचें तें करपाक एक मोग करतालो वायट करूंक जाता. आतां आमचो जेजू मोग करता म्हणून कळ्ळें आमकां काय अशें ओलें हें तेंच जाय अशें कितें जाय अशें नाच.
संवसार जेन्ना कितें आसलें म्हाका सारको फोकस काम काबार जालें न्हू एक भांगर करपाचें इयरिंग्साचें बीन भोंवपाक वचपाचें जेन्ना म्हाका जेजूचें उतर गावलें न्हू सॅटिस्फाय हांव सगळे हितून सॅटिस्फाय म्हाका आपयलें कोणी आतां म्हाका डिजायरूच येना खंय भायर वचपाची पूण देवाचें उतर कोणी सांगीत न्हू थंय दिवंक जाय बीन चलया चलया म्हणटा पयलींची जें कितें म्हणजे सॅटिस्फाय जायना मनीस पयलीं सगळें हें करून म्हणजे कितें कितें वस्तू हे कापडां बिपडां अशी जाय तशी जाय मॅचींग जाय इयरिंग्स पर्स मॅचींग जाय सगळें कितें जालें खबरूच ना केन्ना गेलें तें हांवें तें फाटल्यान वचोंक जाय म्हणून कांय करूंक ना हांवें फक्त देवाच्या उतराचेर फोकस देवाचें उतर कोणाक दिवंक जाय कोण देवाच्या उतराची गरज आसा देव पूण न्हू म्हाज्या लायफान न्हू म्हाका डिजायर आसलें न्हू म्हाका देव न्हू सारकें जेन्ना आमी वयतालीं सारकी आनी गाडयेची गरज आसली बसीन वचून जायनासलें तरी आमी वयतालीं आनी कोणीय न्हू आमच्या न्यू क्रिएशनान कितें जातालें कोणीय गाडी व्हरतालें कोणी चलयतालें आनी आमी वचून करून येतालीं एक दीस एक भाव येयलो स्वता आपणेनूच सांगलें आपूण तुमकां देवाच्या उतराक खंय व्हरोंक जाय तें व्हरता म्हणून एकूच देवाच्या कामाक न्हू डिजायर जाय देव तुमकां कितें जाय न्हू तें सप्लाय करता तुका एकूच डिजायर जाय देवाचें उतर आपुणाक दिवंक जाय सगळें सप्लाय करता तो न्हू ब्रदर ब्रदर तुवें डिजायर केल्लो तुका खंय तरी वचपाचो म्हणून प्रीच करूं मागीर रोखडीच जालें न्ही तुजी कर्नाटका गेलो ब्रदर कर्नाटका कारवार लोंडा खूब प्लेसीचेर आनी खंय गेले ब्रदर बेलगांव देवाचें उतर पुरगोटू ब्रदर जुलियो पया कितल्या पयस पावलो हांवें न्हू खूब डिजायर केली न्हू म्हाका डिजायर केन्ना न्यू क्रिएशन सोडटालो ब्रदर न्यू क्रिएशन सोडटालो तेन्ना पापान म्हाका कितें सांगलें बाबा म्हाका व्हडली हॉलां नाका म्हाका म्हणलेलो आपणाक एक झोपडीन बसून व्हरोन प्रीच करची न्हू हांव करतां झोपडीन बसून व्हर म्हाका पूण प्रीच करपाक पूण असल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो नाका म्हणजे तेजें कितें प्रॉब्लम जालें ताका हॉट जालें तेन्ना हांवें म्हणलें झोपडीन जेजू म्हाकाय म्हटलें झोपडीन परगटूंक जाय आतां पापा तर करता झोपडीन हें करपाक हाकाय जाय झोपडीन प्रीच करपाक आनी हांवें सांगलें देवाक जेन्ना हें देवाचें सगळें काम म्हणून कळ्ळें बिजनेस सगळो देवाचो तेन्ना म्हाका एक डिजायर येयली जेजू म्हाजो तर असो बिजनेस कारबार आसलो जाल्यार हांव सगळे लँग्वेजीन कोणीय येवं आतां एक शॉप आसलें म्हाजें जाल्यार हांव कितें करतलीं आतां एक कोण इवन रशियन येयलो इंग्लीश उलयता म्हाका इंग्लीश उलोवंक जायना जाल्यार हांव कितें करता ताका ना 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 म्हाका इंग्लीश येना चल चल म्हणटली ना त्या शॉपा वयले ताका कितें जाय न्हू तुटकी मुटकी इंग्लीश उलोवन हांव ताका तें सेल करतली न्हू तें म्हाका उडस येयलो हांवें म्हणलें जेजू म्हाका म्हणलें इंग्लीश हांव शिकलां प्रॅक्टीस ना न्हू म्हाका सो म्हाका जाय पूण म्हाका इंग्लिशीन प्रीच करूंक जाय मराठीन प्रीच करूंक जाय हिंदीन प्रीच करूंक जाय आनी इंग्लिशीन 4 लँग्वेजी म्हाका येता हें कोंकणी आनी तेच्या पयलीं हांवें कितें चिंतलेलें हांव कोंकणीनूच प्रीच करतलें पुरो ऑनलायन बीन कोंकण पूण जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें देवाचें हें सगळो कारबार ब्रदर जॉन्सन एक मिटिंगेक कोणाक तरी म्हणूंक लागलो तेणें 3 वरांच देवाचें कोणी आमकां हॉल दिलें 3 वरांच पुरो म्हटलें तो म्हणल्यार तुजें जर बिजनेस आसलें जाल्यार तूं रात आनी दीस परगोट हें करचें ना ओपन सांडचें आसलें तेन्ना न्हू म्हाका समजून येयलें हें आमचें काम न्हू हें देवाचें काम सो हांव तें चिंतालें हांव म्हाजें तर हें आसलें कारबार म्हाजें तर शॉप आसलें हांव कशें तरी सो म्हाका जेजू तेन्ना सांगलें आनी थोड्या दिसांनी ब्रदर आमच्या भयणीच्या घोवाक सांगलें आमकां सोलापूर वचपाचें आसा तें फर्स्ट टायम न्हू फक्त लेट पूण लोक कसो रावलो 10 आमी 12ंक पावल्या थंयसर ट्रेन आमकां पयलीं कळोंक ना न्हू बस पूण लोक असो भरलेलो सारको झोपडी
जेन्ना हांव ते क्रिसमसा दिसा ते प्रीच करताले न्हू म्हाका पळयतात वयर पळय म्हणून सांगलें हांवें पळयलें झोपडी म्हाका झोपडीचो उडाश येयलो हांवें डिजायर केलो आनी म्हाजें प्रिचींग काबार जालें हांवें सोमतें पापा तुका झोपडीन प्रीच करूंक जाय आसलो न्हू हा बाबा हांवें म्हणलें झोपडीन प्रीच केलें आयज म्हटलें तूं यो येयलो म्हणजे एक डिजायर करपाक जाय देवाच्या उतराक पासून न्हू डिजायर करपाक जाय म्हाका कितें करूंक जाय तें आनी खरें न्हू आमी हबाकूक 2:2 म्हणटा न्हू विजन करा तें आमी संवसारी दिल्लें आमकां देवान तेजें विजन करता देवान आमकां सगळें दिवंक ना मनशाक पयलीं रचला काय सगळ्यो गरजो मनशाच्यो पयलीं रचल्या सगळ्यो गरजो रचल्या न्हू पयलीं सादीस आनी मागीर लास्ट मनशाक रचला देवाकूय खबर आसली मनीस वाज हाडटलो म्हूण आपणाक आतां करून सुद्दां वाज हाडिना देवाक हे दी मरे देवा सोमतेलो आपण तुमकां खरें करून दवरलेलें आसा सकाळ उठलेले आसले उदीक खंय देवाक उलो करतले आसले न्हू कॉलगेट खंय बारीक बारीक वस्तूक आमी कितें करतली देवाक वाज हाडटली पूण देवाक खबर आसली न्हू मनीस असो वास हाडटलो म्हणून देवान कितें केलें मनशाचे सगळ्यो गरजो तयार केल्यो मागीर मनशाक रचलो न्हू मागीर सर आमी विजन कसलें करता हबाकूक 2:2 कसलें करता कितें दिला तेजेच न्हू दिला तेजेच करिना आमी देवान ऑलरेडी दिला आमकां तेंच परत आमी विजन करिना पूण आमी विजन करूंक जाय देवाच्या राज्याचें देवाच्या राज्याचें विजन आमी पयलीं करूंक जाय कोत्ता आमी देवान आमकां कितलें दिलां खंयचेय वाटेन आमी देवाक हेल्प करूं शकता देवाच्या कामां प्रिचिंगूच करून खंयचे बारीक बारीक हितून आमी देवाक खूब देव दाखयता मग तशें विजन करपाक जाय आमी देव रोखलोच तेजे म्हणजे कोण ना कोण तुज्याशी जायना म्हणून देव कितें करता कोणाक तरी धाडटा आनी विजन तुजें पूर्ण करता आतां हें हॉल ब्रदर म्हणटा आपणें केन्ना बांदलेलें प्रीच करपाक न्यू क्रिएशन आसतना तेन्ना न्यू क्रिएशन आहा म्हणून हांगा कहो प्रीच करतलो तेणें विजन ऑलरेडी केल्लें फिलफील जालें न्हू ताका पयलीं पयलीं दिसतालें आसतलें कित्याक बांदलें आपणें म्हणजे पयलीं पयलीं जाता न्हू केन्ना आपणें हें म्हटलेलें जायत ना पूण देव आपल्या उतराक विस्वासी आसा देव आपल्या सारको विस्वास तो उतर उलयता तें घडोवन हाडटलोच म्हणटा आमच्या लायफान नंबर्स 23:19 पळोवया नंबर्स कोंकणी लोकगणित God is not a man, so he does not lie. He is not a human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carry it through? पण देव एका मनशा भाशेन न्हू म्हणटा मनीस कितें करता विसरता न्हू कितें सांगता न्ही प्रॉमीस करता न्हू मनीस विसरता न्हू पूण देव म्हणटा आपूण मनशा सारको न्हू की आपणाचें मन बदलता आपूण कितें उलयलां तें करिना असो ना फेल जायना आनी तेणी कितें प्रॉमीस केलां न्हू कितें भासयलां न्हू तुज्या लायफान देव करतलोच म्हणटा तो आमी विसरता न्हू करपाक विसरोना आमी देवाक बसून सांगताना आमी येता आयज ह्या म्हयन्यान आमी येताच मागीर कितें काम येयलें म्हणटकीर कितें जाता
देवाकूय सांगता आनी देवाकूय आमी विसरता. पूण देव आमचो तसो न्हू म्हणटा. देव मनशा भाशेन न्हू म्हणटा. मनीस तसो बदलता आपल्या उतराचेर, तसो आपूण न्हू म्हणटा. आपूण जें कितें तुमकां सांगता तें करून घडोवन हाडटलोच. प्रूफ आहा न्ही बायबलान? बायबलान प्रूफ ना? बरयल्लें ना? देव कसो आपल्या उतराक विस्वास येतो. अब्रामाक 75 वर्साचो आसतना देवान एक प्रॉमीस केली, एक बासावणी दिल्ली. कितल्या वर्सांनी पुरो जाली? 25 वर्सांनी न्हू. 75 100 वर्साची पिरायड जाली, पूण 25 वर्सां लागली. पूण देव आपल्या उतराक सारको विस्वासी न्हू. कितें दिसता आमकां देवान कितें सांगलां तें आमकां आतां दिसना जाल्यार आमकां देव सांगतलो म्हणून? देव फोटींग? देव फोटींग? देवान तुका कितें सांगलां न्हू, आय वील नॉट लीव यू ऑर फोसेक यू, तो तुका केन्नाच फटोवचो ना. आमच्या प्रेयराक येता, एवरी संडे येता ती. पयलीं न्यू क्रिश्चनान येताली. ती म्हणटा आमी काजार जावंक ना, पूण आमकां देवाचेर विस्वास आहा म्हणटा. देव आमचो केन्नाच आमकां सांडचो ना आनी सोडचो ना. ती एक कोण बायल येयली, ती आपल्या घोव तिचो यंग एजीर मेला. ती सारकी डिस्टर्ब कशी आसली. तिका सांगताली, पळय आमकां पळय आमी काजार जावंक ना, पूण आमकां इतले देवाचे बरयल्ल्या उतराचेर विस्वास आसा की देव आमकां जप आमी लायफान आसा न्हू जल्माक अनबिलिवर्स ती तप म्हणटा आमी देव आमकां सांडचो ना आनी सोडचो ना म्हणून विस्वास आहा. तूं तसोच विस्वास दवर म्हणटा तिका सांगता ती. हो देव जो तूं देवाशी येयला, जेजूशी येयलाय न्हू, हो जेजू तुका सांगता आपूण तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना. तेजेर विस्वास दवर. जसो हांवें विस्वास दवरलो, जसो हांवें आनी म्हज्या भयणीन विस्वास दवरला, तसो तूंय विस्वास दवर म्हणटा ती. कित्याक देव केन्नाच फटयना न्हू. देवान कितें तुका बासयलां, देव तुज्या लायफान करतलोच. पूण तूं विस्वासी रावताय? सगळें आमचेर आसा. आमकां देव साणिना. आमी देवा कडची आमीच पयस वयतात, देव थंयसरूच आसता उबो. आदवान एवेज पयला सोदूंक येयलो तो फाटल्यान. कोणी पातक केलें मनशान, पूण तरी देव ताका सोदूंक येयलो. तसोच आमकां फाटल्यान देव येता. कित्याक तो आपल्या उतराक विस्वासी आसा. आपूण तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमी कोण फोटींग ताच्या फाटल्यान धांवता न्हू, तें दिसता. देव आमकां दिसना. दिसता देव? ताका लागून आमकां तेजे बासावळें पूण तेणी बरोवन दवरला. चड इम्पॉर्टंट आहा दिसता तें बरोवन दवरला तें. कितें इम्पॉर्टन्स आमी कितें झगडटलीं? कोर्टान कितें जाय दिसता तें? बरयल्लें न्हू. आनी 2 जाण विटनेस हे बरयल्लेलें आहा म्हणटा आमी. आतां प्रॉपर्टी पेपर आहा. कोर्टान गेली आमी, कितें दाखयता आमी? बरयल्लेलें न्हू. कितलीं वर्सां. तशेंच आमचें देवाचें उतर बरयल्लेलें आसा तें केन्नाच काबार जावचें ना. हें बरयल्लेलें उतर आसा तें केन्नाच काबार जावचें ना. पूण आमी उतराक घट धरून रावोन आसा. रावता आमी उतराक घट धरून? सो आमी उतराक घट धरून रावंक जाय. आमी संवसाराक सगळ्या वस्तूंक आमी घट धरून रावता न्हू. हें आमचें हें आमचें आमचें. आमी कितें व्हरतलीं काय स्वर्गार? आमच्यो आमच्यो वस्तू व्हरतलीं आमी स्वर्गार? कितें व्हरतलीं स्वर्गार आमी? कांयच व्हरची ना. खरेंच कांयच व्हरची ना आमी? नाल्यार आमी संवसारान सगळो वोगोत आमचो कितें कितून आमी घालता? कितें नाका तें चड इम्पॉर्टंट दिता न्हू आमी. कितें जाय तें आमी दिता.
ब्रदर आमचो कितें सांगतालो आतां येसानी ना त्या टिचिंगाचेर बीन एकदां आयकलें हांवें आपूण लॅक्स एंड लॅक्स सोल स्वर्गार व्हरतलो. आमी स्वर्गार कितें व्हरतलीं ते देवाचें उतर कोणाक दिता न्हू त्या मनशाक ते बरेपण जेता न्हू. आतां ब्रदर जॉन्सनाचें हांवें एकदां लॉकडावनाचेर आयकलेलें म्हाजी जॅम पासून उरली तेन्ना हांव न्हिदोंक वयतालीं आफ्टरनून टायम. हांवें म्हणूंक लागलो आपूण लॅक्स एंड लॅक्स सोल घेवन वयतलो. हांव जिमीनसून सुद्दां उठलीं बसलीं जेजू हांव कितें घेवन वयतलें तुजे कडेन. प्रश्न पडलो म्हाकाच 10 जाण तरी व्हरोंक जाय 10,000 तरी सोल व्हरोंक जाय न्हू स्वर्गार वयताना. एकलो थँक्यू जिजस एक भाव खंय गेलो स्वर्गार एक स्टोरी सांगतालो एक पास्टर ब्रदर. तो काय विचारलो तुवें कितें हाडलां काय हाडूंक ना तुवें थंयसर कितें केलें व्हडलो बंगलो बांदलो बरो कामाक गाडयो हे सगळें तें म्हाका हाडूंक जायना न्हू. पूण कितें गरजेचें आसली कोणाक देवाचें उतर दिवन बरो ताका वांगडा व्हरपाक. आमी जे शिकता न्हू हांगा शिकता न्हू आमी कोणाक तरी शिकोवपाक जाय तेन्ना वाडटा आमी घरानूच शिकोवंक जाय. आमी पयलीं आमचें चर्च ओ ट्रेनींग खंयसर मेळटा आमकां बरें ट्रेनींग खंय मेळटा आमकां घरान न्हू. देवाचें उतर आमी घरान इल्लें इल्लें एक एकल्याक हांव आयज हें शिकली तें शिकलें आयज आमकां डिफिकल्ट जातलें पूण आमी ट्राय करपाक जाय. हें देवाचें उतर चड करून न्हू आवयांनी हांवें अजून त्या डिटोनॉमी 6 आहा पारार मारलेलें हेजे दारार मारात आनी भुरग्यांक तुमच्या देवाचें उतर शिकय म्हणटा. भुरग्यांक उतर शिकयात. ह्या उतराचेर न्हू हांव खूब उतर कित्याक शिकोवंक जाय भुरग्यांक जी वाडटा न्हू भुरग्यांक एक प्रॉब्लम येयले तांकां फेस करपाक जायना. पळयल्यान तुमी तांकां एकूच आवाज येता जीव दीव एकल्याचो चोर येता कित्याक जिवेशी मारूंक न्हू तांकां चोराचोच आवाज येता कित्याक दुसरो आवाज तेंच्यांनी आयकूंकूय ना आनी तांकां कोणी शिकोवंकूय ना दुसरो आवाज आयकपाक. कसो आवाज येतलो आयकूंक येतलो. तो पवित्र आत्मा कितें सांगता आमकां जॉन 16:24 आमकां पवित्र आत्मा शिकयतलो आनी तो उडासाक हाडटलो. तो शिकयतलो आनी तो उडासाकूय हाडटलो. यू वील रिमेंबर म्हणटा आमकां. पूण आमी तो शिकोवंकूच ना देवाचें उतरूच ना तो उडासाक कितें हाडटलो. म्हाका हेसांनी म्हणजे आमच्या हेचर एक तरणाट्या भुरग्याक लागून म्हाका खूब हें जालें तेन्ना हांव विचारतालें पवित्र आत्म्या अशें कितें जालो इतलो ती सगळीं सांगता बरो भुरगो बरो भुरगो बरो भुरगो बरो भुरगो. ताका आनीक टावळ आयकूंक येवंक ना न्हू देवाचें उतर ना न्हू. आनी तेन्ना काल सॅटर्डे एक चेडूं येयलें तें चेडूं आपणाची म्हणजे यूथ तें म्हणटा पूण पयलीं पडटालीं आतां आपणाक जायते म्हणटा टायम येता फोन्स बा आदले हेचे बीन अशें येता पूण आपणाक जायना. कित्याक जायना तुका आतां पडो देवाचें उतर म्हाजेशी उलयता म्हणटा. त्या सिट्युएशनान देवाचें उतर उलयता कित्याक तेणी देवाचें उतर शिकलें देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर शिकय. हें देवाचें उतरूच न्हू आमकां भितर आमचो दुसरो ताळो येता न्हू आयकूंक तेतूनसून भायर काडपाक हें देवाचें उतरूच इम्पॉर्टन्स आसा. आनी चड करून तरणाट्यांक देवाचें उतर कशें दितलें तें पळोवपाक जाय. तरणाटी जनरेशन न्हू फ्युचर जनरेशन तेंचे वचून आमचें आतां जनरेशन फुडें देवाचें उतर वाडटलें. तरणाट्यांनी देवाचें उतर शिकपाक जाय. एक भयण 2 दीस जाले आमकां कॉन्फरन्स कोणाचें टेस्टिमनी सांगताली. ती सांगताली आपणाचें कितें कशें जालें आनी कशें आपणाक देवान हें केलें कितें उलयलें तेन्ना. ती म्हणटा मार्केटाक गेल्ली कोणा वांगडा शेजाऱ्या वांगडा आपणाक म्हणटा घुंवय कशी येवपाक लागली उंताक. आपूण उबी रावली म्हणटा आनी ती पलतडी कितें तरी हाडपाक गेल्ली
पूण आपणाक म्हणटात कळ्ळें कितें जाता म्हणून. ती म्हणटा आपणें म्हटलें आय कॅन डू ऑल थिंग. कित्याक तिचे भितर आसलें न्हू तें उतर तिचे कडेन उलयलें, हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता. आनी म्हटलें दिसता न्हू त्या टायमार. आनी जेजू खुशयेन म्हणटा, आपणाक म्हणटा कसलें भिरान बीन कांय येवंक ना. जेजू हांव मेली पासून तुजेशी आसतलें, जिवी पासून जाल्यार तुजे कडेन आसतलें, तुजें उतर परगडटली. कित्याक तिचे भितर आसलें न्हू उतर. आनी त्या टायमार तिका घुंवय येयली जाल्यार ती कितें जातलें आसलें, ती आनीक कोणाचें सांगपाक लागली. तिका उडाश येयलो खंय थंयसर. कोण तरी मेला, मॅन ऑफ गॉड. तो म्हणटा इतलें म्हणटा आसून म्हणटा तेणी म्हणटा म्हणूंक ना, तो मरता म्हटलें म्हणटा. डिफरंट आसा. जेन्ना तुजे कडेन देवाचें उतर आसता न्हू, तुका कितें जाता न्हू त्याच वेळार देवाचें उतर तुजे कडेन उलयता. पूण तें आसूंक जाय न्हू भितर. मेन प्रश्न म्हणजे देवाचें उतर भितर आसूंक जाय, तेन्नाच तुमचे कडेन उलयतले. समजता? आमचे हितून खूब शॅर करता, खूब समजता कितें जाता तें. क्लासीन शॅर करता. म्हणजे एक म्हणटा मनीस एक्सिडंटान पासून मरता. जाता न्हू. एक म्हणटा सिंपल एक बरो शिकलेलो न्हू बरो तो बल्ब लायलो आनी पडलो म्हणटालो तो. बल्ब लावंक गेलो, बरो शिकोंडार, बरो तो सायंटिस्ट काय कितें तरी. बेश्टो बल्ब लावंक गेल्लो, पडलो. म्हणजे कितलें देवाचें उतर आमकां इम्पॉर्टन्स आसा. आमी पडना. हांव कितले फावट गाडी घेवन पडल्या. एक्टिवा चलयता. एकदां आनी स्टँडूच लावंक नासलें, बेगी बेगीन पावस येता म्हणून स्टँडूच लावंक ना, गाडीच पडली पांयार. देवाचें उतर उलयता न्हू, उखलूंक जायना. कोण ना एक्टिवा उखलूंक जायना. आय कॅन डू ऑल थिंग जिजस क्रायस्ट म्हटलें आनी एकदांच उगडली. तें भितर आसलें म्हणून उलयलें न्हू, नाल्यार थंयसर रावतलो आसलो कोणी. ताका लागून गरजेचें आमी कितें आमच्या काळजान भरता काय, आनी कितें आमकां पवित्र आत्मा उडास करतलो. पवित्र आत्मा म्हणटा देवाचें उतर आपूण तुमकां शिकयतलो आनी त्या टायमारूय तुमकां उडासूय काडटलो. पूण आमी शिकोवंक जाय न्हू पयलीं देवाचें उतर. टायम सारूंक जाय न्हू देवाच्या उतराक. आमी पळयता खूब जाणां येतालीं खंयसरूय आमी न्हू, तांकां कितें कितें सांगता ती वयता, पूण देवाच्या उतर तुका आयकूंक कसोच देवचार दिवचो ना. दिता सोंपेपणी ताका फोर्स कर. आमकां पासून फोर्स करचें पडटा देवाचें उतर शिकोवंक पासून येता. कितले टायम येता बसीच्यो आनी कितें घरा कडेन. म्हणजे देवचार तो फोर्स तुका करता, तुका ब्लॉक घालता भितर अशें. तितून फायट करपाक जाय. देवाचें उतर शिकपाक कोणूच तुका देवचार आनी घरांतलो फॅमिली सुद्दां न्हू दिवच्यो ना. कित्याक जालें, जेन्ना हांवें लॉकडावनान देवाचें उतर परगोटूंक हें केलें स्टार्ट केलें, प्रॉब्लम स्टार्ट जाले. हांव म्हणटा हांव 2 ते 5 पेरां न्हिदतालीं, कोणाकूच प्रॉब्लम नासलें. इतलें न्हिदतालीं हांव आफ्टरनून टायम. कांय ना न्हू काम सांजचें. आनी तोच टायम आमी देवाक दिलो, प्रॉब्लम स्टार्ट जाले. पळयल्यार देवाच्या उतराक कितलें हें आहा तें. आनी उडास सुद्दां आमकां उराना देवाचें उतर. एक तूं पिक्चर पळोवशी, तूं आख्खे एंड पासून ती स्टोरी सांगता. सांगिना आयकूंक ना कोणीच. प्रोग्राम पासून पळयलो जाल्यार ते सारकी डिटेल खंयच्या टायमार जाल्यार कितें जाल्यार सगळें सांगता. आनी त्या वाड्याचें आमी देवाचें उतर आतां हांगा शिकला, कितलें शिकल्या काय म्हणी चालल्यार. उडास उरता. स्कुलान पासून उडास उरनासलो, पूण आमी कितें करतालीं स्कुलान. ब्रदर स्कुलान कितें करताले तूं? उडास उरता वाचल्यार आं कार्टून उडास उरता. पूण ते कार्टूनय परत पूण ते परत परत न्हू ब्रदर. एकदांच पळयल्यार जातालें. एकदांच पळयल्यार कितें जायना, परत परत न्हू.
आतां स्कुलान गेली पासून जाल्यार आमकां परत 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 उलोवंक जाय न्हू. 1 2 जा 1 2 2 जा 2 2 3 जा 3 बायहार्ट करूंक जाय न्हू. तशेंच हें देवाचें उतरूय आमकां करचें पडटा. हांवें सांगूंक ना पयलींच मनीस उण्यास वरवीं जेना, पूण देवाचें उतर तोंडानसून तें उतर तर हें जिवोंक जाय जाल्यार आमी तें बायहार्ट करपाक जाय. नाजाल्यार तें आमकां उडास उरना. उरता बायहार्ट केल्या शिवाय उडास करतले. देवाचें उतर सदांच बायहार्ट करपाक जाय. एका ट्रान्सलेशनान आसा तिमोथीना 2:16 काय 14 कितें आहा, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड. स्टडी म्हणटा तो स्टडी बायहार्ट करूंक जाय. स्टडी करूंक जाय म्हणजे स्टडी करपाक जाय आनी आमकां परत परत म्हणचें पडटा न्हू. स्कुलान आमी स्टडी करताली आनी कितें करतालीं, एकदांच वाचून वाचून बसतालीं पेपर बरोवन मागीर फस्ट क्लास येताली. परत परत म्हणूंक जाय न्हू. म्हाजो घोवाचे भयणीचो चेडो आसा, ताका मातशें मायंडान ताका उडास उरना. तो कितल्या फारां एकूच वाचता तो, मागीर ताका उडास उरता. आमी 2-4 फारां म्हणटा न्हू, ताका 10 फारां तरी म्हणूंक जाय, मागीर तो याद दवरता. आतां आमकां हें देवाचें उतर तर आमकां एकदां उडास उरना जाल्यार आमी तशेंच उलोवंक जाय. त्या उस्क्या खोतीच्या मागणें म्हाका आजून उडास आसा. हांवें तें कितलें एक लायन म्हणून 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 बायहार्ट केला. 4 प्रेयरां परत परत म्हणून एकदांच न्हू. तशेंच आमकां हें देवाचें उतरूय, आनी इतलें देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स आसा न्हू लायफान आमच्या. हें देवाचें उतरूच आमी जाणा जातले आनी देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले. म्हणूनच आमकां आमी फस्टूच स्क्रिप्चर घेतली Deuteronomy 30:19. देवान आमकां जेजूक वेंचून काड सांगला न्हू. लायफ जिवीत म्हणजे जेजू, आनी जेजू म्हणजे देवाचें उतर. हांवें तुमकां सांगूंक नासलें न्हू देवाचें उतर म्हणजे कितें तें. देवाचें उतर म्हणजे जेजू. रेव्होल्युशन 1913 आहा. वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे जेजूच देवाचें उतर. 1913 न्हू ब्रदर रेव्होल्युशन. तो रोगतान बुडलोलो सगळो आंगोस्तोन तेजें नांव देवाचें उतर. 1913 पळोवया. रेव्होल्युशन लास्ट चॅप्टर. प्रकाशनी कितें म्हणटा मरे तो. 1913 हय हय तेच स्क्रिप्चर. आतां कोण रोगतान बुडलोलो सगळें तेचें आंगोस्ट्रोण जेजू. तेचें नांव तें देवाचें उतर. म्हणजे आमकां Deuteronomy आमी शिकतालीं देवान सांगलें आमकां जिवीत चूज कर. आमी न्यू टेस्टमेंटान पळयलें जिवीत म्हणजे जेजू. आतां आमी पळयलें जेजू म्हणजे तो रोगतान बुडलोलो सगळो तो जेजूच बुडलोलो, तोचें नांव देवाचें उतर. आतां आमकां सगळें हेचेरसून देव आमकां ओल्ड टेस्टमेंटानसून न्यू टेस्टमेंटान देवाच्या उतराचेर डिपेंड राव म्हणटा. देवाचें उतर कितलें इम्पॉर्टन्स आसा तें सांगता. यू ओ अ रोप डीप इन अ ब्लड अँड हीज टायटल वॉज द वर्ड ऑफ गॉड. हीज नेम आहा एक कडेन म्हणजे सारको डीप कोण जाल्लो जेजूच एकलो रोगतान बुडलोलो न्हू. तेचें नांव देवाचें उतर. जॉन 1:1 आसा न्हू वर्ड बिकेम फ्लेश न्हू. देवाचें उतर मनीस जालें. सो जेजूचें नांव कितें आहा उतर. आनी तें उतर आमी शिकताना न्हू उतर आमकां वाज येवंक जायना. उतर सांगतना आमकां म्हणून उर्बा येवपाक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी हें देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें. जॉन 8:31 आनी 32 कित्याक आमी उतर शिकोवंक जाय. कित्याक शिकोवंक जाय आमकां देवाचें उतर. आमकां सुटका दिता.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pray. Jesus said to the people who believe in him, you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. कितें म्हणटा देवाचें उतर ट्रुली म्हणजे खरोच तूं म्हजो शिश्य जातलो. शिश्य म्हणजे कितें? डिसायपल. डिसायपल शिस आं जेजूचो पाटलाव. तो तेचो दोनूय कितें करता तो आपुणूय करता तो डिसायपल सीस म्हणटा. आतां जेजू कितें करताले तेजे शीस करताले न्हू. आं आमी जेन्ना शिकता आनी जेजू भाशेन जाता म्हणजे आमी करता कोण उतरां प्रमाणे तेन्नाय आमी देवाचें शीस ट्रुली माय डिसायपल. पळय हें गरजेचें. यू रिमेन फेथफूल टू माय टिचींग. तो म्हणटा तूं म्हाज्या उतरान सारकें गोड धरून रावतले फेथफूल रावतले सारकें विस्वाशीपणान तेन्नाच म्हाजो डिसायपल म्हणटले आनी तेन्नाच तुमी एंड म्हणटा तो म्हणजे कंटिन्यू आहा. एंड यू वील नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. कितें आमकां सेट यू फ्री करतले? ट्रूथ म्हणजे कितें? ट्रूथ म्हणजे देवाचें उतर. पळय आमी ट्रूथ म्हणजे कितें तें कळोंक जाय न्हू आमकां. ट्रूथ कितें तें नाका. जॉन 17:17 पळोवया. ट्रूथ म्हणजे कितें आनी ट्रूथ आमकां स्वतंत्र करतले. कितें तें आमकां स्वतंत्र करतले तें बायबलान सारकें आसा. जॉन 17:17 मेक देम होली बाय युअर ट्रूथ टीच देम युअर वर्ड वीच इज ट्रूथ. समजता? मेक देम होली बाय युअर ट्रूथ अँड टीच देम युअर वर्ड वीच इज ट्रूथ. युअर वर्ड इज वीच इज ट्रूथ म्हणटा ते. कळ्ळें? उतर म्हणजे सत. कितें सत? उतर सत. तो आतां कितें सांगता? यू नो द ट्रूथ म्हणजे तुमी सत जाणा जाताले आनी सतूच तुमी सत म्हणजे हांगा म्हणटा सत म्हणजे कितें? देवाचें उतर. कोंकणीन कितें आसा? तुजें उतर सत. सारकें सांगता न्हू. उतर म्हणजे कितें? सत. हे स्वता वरवीं आमकां होली कर म्हणटा तो. हे स्वतान आमी होली जाता हे देवाच्या उतरान. आतां मनीस कोणाक आमी होली म्हणटा? हू इज अ होली पर्सन? आतां देव म्हणटा आमकां होली. कोण तो होली पर्सन? ही इज अ डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तो देवाचें उतर कितें सांगता हांवें हांगा सांगता. देवाच्या उतरान तो रावता आनी देवाचें उतर तो शिकता फेथफुली विस्वासान. तो मनीस होली होली सारको पवित्र. आमी कोणायकू म्हणटा न्हू होली. कोणी मातशें भायल्यान कितें केलें तो होली. पूण देवाचें उतर सांगता तो देवाचें उतर पाळटा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो मनीस एक पवित्र. तो आमकां देवाच्या उतरानूच आमी सनक्रायज जाल्या न्हू पवित्र जालेली आसा म्हणटा न्हू. आनी देवाचें उतर म्हणजे सत. आमकां आतां सत जाणा जातलें म्हणजे देवाचें उतर आमी जाणा जातलीं आनी देवाच्या उतराची समजुणी आनी त्या उतरा प्रमाणे चलतलीं तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातलीं. आनी ते बीन आमी कंटिन्यू रिमेन म्हणटा तो. एकी कडेन म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. रिगोवन रावा म्हणटा देवाच्या उतरान कोंकणीन. आमकां कसल्याय व्यसनांसून कसल्या वायटांसून कसलेय आमकां वायट संवयो आसा कसलें कितें आसा जाल्यार आमी कशी स्वतंत्र जातलीं? हे देवाच्या उतरान जेन्ना आमी कंटिन्यू रावतलीं तेन्नाच आमी ह्या उतरांसून सगळ्या हितूनसून कंटिन्यू जातलीं. कोणी म्हणटा ब्रदर देवाच्या उतरान रावता दीस आनी रात ते वचून म्हणटा केन्ना सोरो सोडून येता तेका दिसता तातूंत सोरो सोडलो. ते डायरेक्ट म्हणटा आपणी सोडूंक ना. पूण सोरो सोडून आपणाक गेलो. कित्याक लागून? देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावले म्हणून तेंचे सगळे वायट संवयो गेल्यो. आमकां जर वायट संवय वचोंक जाय आमच्या जिवितान दुयेंस पिडा वचोंक जाय देवाचें उतर कानान घालान दीस आनी आयकात
उलोवयात आनी तें उतर सांगता तें करात. भायर सरतलीं सगळ्या दुयेंसांसून बसून, पिडेनसून बसून. आनी जिबलेर आमचे कंट्रोल करूंक जाय. एकदांच आमकां दोतोर दुयेंस सांगता, आमी कितल्या फारां उलयता. लायफ एंड डेथ ऑन डॉक्टर टंग. आं? कोणाचे जिबेर आसा? दोतोराचे न्हू. दोतोर आमकां एकदांच सांगता न्हू, पूण आमी कितल्या फारां उलयता. म्हाका दिसता एक दुयेंस आहा न्हू, सगळ्याच्या तोंडार आसा. नांव एक दुयेंसाचें सगळीं जाणांच उलयता. आनी एक दिसा दोतोरान कितल्या फारां सांगलां तुका काय म्हणून? एकदांच सांगलां. तुका लायफ टायम आसतलें सांगलां तें? तशें कांय सांगूंक ना, पूण तुमी कित्याक उलयता? चाव दिवंक गेली न्हू तेन्नाच कळटा. आं? चाव दिवंक गेली न्हू तेन्नाच कळटा. आं. पूण केन्ना विचारलें कोणी कितल्या फारां सांगलां? कोणी सांगलां? डॉक्टरान सांगलां. सो कितल्या फारां सांगलां? आनी कितलो तेंप आसतलो? ना, तो तुमकां सदांच म्हूण सांगलां. पळय, जिबेर आमचे पदवी आसा, जिबेर. आनी तें दुयेंस न्हू इतलें वाडलेलें. कित्याक सगळ्यांच्या तोंडार कितें आसा? तेंच दुयेंस. पळयलां तुमी? कित्याक वाडलें खंय दिसता? दोतोराक लागून? दोतोराक लागून न्हू? आं? हय, आत्तां म्हटलें डॉक्टर टंग्स नो म्हणटाली. सो आमी मातशें शिकता न्हू, प्रॅक्टिसीक घालूंक जाय. तेच तो म्हणटा देवाच्या उतरान रिगून रावात. देवाचें उतरूच तुमकां स्वतंत्र. देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकून पाळात. तेंच उतर आमकां हे दुयेंसांसून कोणी सांगलां तितूनसून भायर काडटले. पूण आमी परत परत ते देवाचें उतर परत परत उलोवन परत परत ती दुयेंसां आमी उडयता तितली तितली वाडटा. म्हाजी नानी आसली, हांव तेन्ना देवाचें उतर मेवलें तेन्ना. हांव ताका विचारताली. म्हाका न्हू विचारूंक बरें दिसतालें. तेन्ना जेजूचें हें येयलें तेन्नाच हांव विचारलें, तुमच्या टायमार असली दुयेंसां आसलीं? बाय हांवें तें आयकूंकूच ना केन्ना म्हणटाली. म्हज्या डॅडीक आसलें म्हणून विचारलें तिका हांवें. डॅडीक सांगलेलें म्हणून. आमी बिलीव करूंक ना. हांवें म्हटलें तिका, तुवें आयकलें केन्ना असलें दुयेंसां? हांवें केन्नाच म्हाज्या लायफान आयकूंक ना असलें कितें दुयेंसां. आतांच आयकता पूण सगळीं जाणां वयता आनी म्हणटा हें जालां तें जालां. आनी तुमच्या टायमार दोतोर आसले गे तर? दोतोर ना म्हणटा ती. मागीर तुमी बरी जायनासली दिसता म्हटलें. कितें बरी जायनासली? आदलो लोक बरी जायनासली? पूण तेंच्या तोंडार नासलें. ती उलयनासली. उलयताली? तुमी उलयताले आदी? कितें कोणी सांगलें जाल्यार परत उलयताली? तें जिबेर सगळी पदवी आहा न्हू, लायफ एंड डेथ एंड लायफ ऑन युअर टंग. तें खरेंच म्हाका न्हू तेन्ना मेवलें न्हू तेन्ना म्हाका तें खरेंच दिसतालें. कित्याक आमी सगळीं उलयता आनी तेंच उतराचीं फळां आमी खातलीं म्हणटा आनी त्याच उतराचीं फळां आमी खाता सगळीं. आमी ना. आमकां स्वत कळ्ळें स्वतूच स्वतंत्र केलें न्हू. आमी शिकता तशी आमी वाडोवंक जाय देवाचें उतर. स्वतान हें वाडोवंक जाय. हें स्वत देवाचें उतर म्हणजे स्वत त्या उतरान आमी वाडोवंक जाय आनी तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतलें. आतां कोणाचें कितें उतरां आयकलें जाल्यार कितें स्वतंत्र करतलें आमकां? स्वत न्हू. आतां आमची देवाच्या उतरान आसलेली अशें ना की जेजून सांगूंक ना कोण देवाचें उतर आयकतलीं आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलीं तांकां दुयेंस पिडा येवची ना, प्रॉब्लम येवचे ना, अशें आसा? बायबलान आसा? सगळ्यांक
आसतलेच, पूण देव आमच्या बरोबर, देवाचें उतर आमच्या बरोबर आसा म्हणटूक आमकां ते स्वतंत्र करतले न्हू. आमच्या बरोबर कोण आसा? जेजू. जेजू म्हणजे देवाचें उतर. तेंच उतर म्हणटा आमकां स्वतंत्र करतलें. पूण आमी शिकोवंक जाय न्हू, तेजे एकठांय चिटकून रावंक जाय न्हू देवाच्या उतरान. कशी आमी चिटकून रावतलीं? परत परत उलोवन मॅडिटेट करून न्हू हांगा. मॅडिटेट कशें करपाक जाय आमकां ब्रदर सांगतालो न्हू. एक कोंबडी आयकल्यान कोणी? कोंबडी कशी तांतयांचेर बसता. आं बरें, म्हणजे तेंचो वोंपूच तेंकां पुरो, तेंकां कांय हें नाका न्हू. तांतयांचेर ती बसोन रावता म्हणजे तिचें हें सगळें तिचें हें आसा तितलें तेंकां पिलांक ऊब मेळटा आनी तितून भायर काडटा. कितले दीस बसता ती? 21 दीस बसता. 21 दीस बसता न्हू. पूण तिका डिस्टर्ब जाता? तिका कोणूच डिस्टर्ब करिना. कोणूच ना म्हणटा ती. आमकां येता जेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवंक बसता वो मॅडिटेट करता तेन्ना कोण तरी येता. पूण आमी कितें करता? रोखडे दोळे उगडटा आनी धांवता न्हू. ती कोंबडेक पयल्यान तुमी, कोंबो वाडल्यान न्हू. आमगेर घोवाच्या घरान न्हू कोंबड्यो आसल्यो. हांव केन्ना तिका उदीक मारताली उठोवंक जाय म्हणून. ती केन्ना उठनासली, डिस्टर्ब जायना ती. कोंबो येतालो भायल्यान न्हू आनी कोको ती दोळांनीन बसल्यायचो. ती कशीच भायर सरनासली. अशें म्हणटा आमकां मॅडिटेशन करूंक जाय. ब्रदर सांगता, आनी एकदां सांगलेलें तेणी, खूब फारां सांगता तो कोंबडेचें एग्जाम्पल. आमी जेन्ना देवाचें उतर घेवन बसता न्हू, कोणीय तें कितें करूं, तुजें तूं भितर आसूंक जाय देवाच्या उतरानूच म्हणटा. ती कोंबडी पयला ती कितेंय करूं. आमी जेवन बसून तें घातले पासून न्हू ती पयलीं कितें करताली, ती कितें घातलें न्हू धांवून येताली. तशी जेन्ना ती कोंबड्याच्या तांतयांचेर बसता न्हू तेन्ना ती भायर अशें आमी कितलेंय घाल भायर सरना. कितलें टॅम्पटेशन तिका येता. तशें म्हणटा आमकां देवाच्या उतरांत मॅडिटेट करूंक जाय आमी. आनी मातसो कोणें आवाज केला, मागीर कितें जालें गो? आनी तें म्हाका बरें देव आमकां सांगता दाळ धापून म्हणटा ना तेन्ना डिस्टर्ब कांय नासता न्हू. दाळ धापून सगळें हेजेर दाळ धापपाक जाय. आमी मागणें करूंक जाय म्हणटा न्हू. प्रेयर कशें करूंक जाय सांगता न्हू. मॅथ्यू 6 तितून बरयल्लें आहा. आमी दाळ जेन्ना तूं मागणें करूंक वयता तेन्ना तूं दाळ धाप म्हणटा. आमच्या सगळे हेंचे दारां धापूंक जाय आमी. हांगा आयकूंक येवंक जायना भायलें. ते कोंबडे भाशेन म्हणटा मॅडिटेट करूंक जाय म्हणटा. मग 21 दीस सारके आमी 4 दीस पासून देवाच्या उतरान रावूं शकना, मागणें करूं शकना. फूल डे जाता. थोडी कितें म्हणटलीं आमकां टायमूच ना. टायम आहा. एक्चुली पळोवंक गेल्यार न्हू आमकां सगळ्या कामांक टायम आसा. ना आमी आदी रिच आवट करतालीं न्हू. आमी सांगतालीं मागण्यांक यो टायम ना. नाजाल्यार ती सांगताली आपल्या घोवांक विचरोंक जाय, थोडीं भुरगीं आवय बापायक विचरोंक जाय. मागीर एक भयण आमी केन्ना सांगताली अशें आमकां सांगलें तेंगेर गेले तर. ती भयण म्हणटाली तुमी पयल्यान डिफरंट कितें. तेंकां जर आतां सांगची काजार आहा, बर्थडे पार्टी आहा, ती कोणाक विचारतली काय म्हणटाली. एक भयण म्हाका विचरोंक लागली तुका सांगलें तिणी टायम ना, मांयक विचरोंक जाय, पांयक विचरोंक जाय. आतां एक भयणीक सांगलें आतां बर्थडे पार्टी आहा 25th कसली पार्टी आहा 21st बीन. आनी ते तूं माय पायक विचारतले, ते सांगतले येता येता म्हणटले. मागीर विचारतले न्हू पयलीं येता म्हणचें ना. मागण्यांक आमकां कित्याक जाणा हें सगळें कित्याक जाता जाणा आमी तेंचो गुन्यांव करूंक जायना. हें सगळें आमकां कित्याक जाता 2 Corinthians 4:4
पळोवया आमी कित्याक जाता हें सगळें. आमी म्हणटात ती अशी तशी, कोण वायट न्हू, ती ताळो आयकता, तेंचे कडेन आनी दुसरो ताळो ना आयकुपाक. 1 Corinthians 4:4. No, no, sorry, 2 Corinthians. Sorry. Satan, who is the God of his world, has blinded the mind of those who do not believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They do not understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. कोण सैतान म्हणटा ह्या संवसाराचो देव न्हू तो, संवसाराचो देव, गॉड ऑफ दीस वर्ल्ड न्हू, तेणी मोना कुड्डी केल्या, कोणाक कोण बिलीव करिना पळय तेंची मोना सारकी कुड्डी केल्या. तांकां ह्यो संवसाराचो उजवाड जेजू तो तांकां ग्लोरियस लायट, तो गूड न्यूज, तो देवाची बरी खबर तांकां दिश्टी पडना. ही मॅसेज जेजू बापूय कोण एग्जॅक्ट म्हणटा तो, लायकनेस ऑफ इमेज ऑफ गॉड, देवाचे रुपणे म्हणटा तो कोंकणीन न्हू. वाचून पळोवया कोंकणीन. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार जावन आसा आनी ताच्या महिमेवण सुवर्तमानाचो पोरजोळ ऑन भावार्थ्यांक फाखोना जावच्याक ह्या काळाच्या देवान तांची मोना कुड्डी केल्या. आतां तेंची मोना देवाचो पोटजोड पळोवपाक अशी जेजू कोण बापाचें रूपणें न्हू. ज्या बापान आमकां रोचला त्या बापाचें रूपणें जेजू. हें बरेंपण हो बरी खबर पळोवंक ते देवचाराच्या ह्या युगाच्या देवान, ह्या संवसाराच्या देवान तेंची मोना कुड्डी केल्या. जेन्ना आमी तेंच्या पासून आर्गां दितली, देवाक वखाणटली, तेन्नाच देवचार तेंच्या पासून पयस वयतलो न्हू. ते आयकना कित्याक तेंचो गुन्यांव ना. हांगा सारकें बरयलां न्हू, तेंची मोना हें सोत पळोवपाक, ही बरी खबर पळोवपाक, जेजूची बरी खबर, जेजू एक बापाचें रूपणें हें पळोवपाक तेंचे दोळे सगळे मोना तेंची कुड्डी केलेली आसा. आनी ती मोना कशी उगाडटली जेन्ना आमी देवाचो गॉस्पेल, हे देवाचें उतर, हे बरी खबर आयकतली, तेन्ना मॅडिटेट करतली, तेन्ना आमची मोना उगडटली न्हू. हां, आतां आमची मोना म्हाजे पासून ब्लायंड आसले की जेजू आमचो देव न्हू, आमी सारकी डायरेक्ट म्हणटाली, कित्याक आमकां शिकयल्लें तें न्हू. आमची मोना सारकी जेजू आमचो देव न्हू, रोचलेलो बापाचें रुसणें. आतां म्हाका रोचलेलो बापाचें रूपकार तो जेजू, पूण आमकां कितें जालें, मोना आमची कुड्डी जाल्ली न्हू. तें सोत पळोवपाक म्हाका रोचलेलो बापाचें रूपणें म्हणून जेजू क्रिस्त ना, जायनासलें. जेन्ना उतराक बसली, उतराक रिमेन कंटिन्यूज रावली, तेन्ना कळ्ळें जेजू आख्ख्या संवसारा पासून मेलेलो आसा. संवसाराचो नाश जायना जावच्याक तांकां बरें जिवीत मेळच्या खातीर कशें जालें, हे मोनाची उतरान ओपन जालें. मोन जें कुड्डें केलें, हो उजवाड, जेजू जाणा उजवाड, ते उजवाड येयलो आनी मोन उजवाड जालें. आमचें कशें, ताका लागून कितें म्हणटा बायबल, प्रिचींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज सेटींग अस फ्री. आयकलां तुमी? John 16:15, brother. Mark 16:15.
प्रिचींग ऑफ द लॉर्ड म्हणजे देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाता तेन्ना आमची सुटका जाता, म्हणजे हे मौनाची सुटका जाता केन्ना देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाता. जेन्ना आमी उतर परत परत आयकतात तेन्नाच आमचे हे मौनाचे जे मौन आमचे कुड्डे केलां तें मौन केन्ना उगाडटा, केन्ना ओपन जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराचे उतर परगोडटा ते आयकता उतरा प्रमाणे तेन्नाच मनाचे आमगे लायट पेट्टा, आमचे उजवाड आमचे बदलप जाता. हे सत पळोवपाक जेजू बापाचें रूपणें म्हणून ही बरी खबर पळोवपाक केन्ना देवाचें उतर. ताका लागून जेजूय म्हणटा शिसांक सांगता संवसाराच्या कोणच्या कोणच्यानी वचात आनी म्हजें उतर परगोटा. कित्याक हे उतरानूच हे जे मनशाची जे कोण स्वत मानिना तेजे हे मन पळय ब्लायंडेड केला, कुड्डे केला, ते उतरान उक्ते जाता. म्हणूनच तो सांगता उतर परगोटा उतर. आनी कितें सांगलां? मिलाग्री करूंक शिकायात, देंवचार काडूंक मागीर तें ती उतर शिकता तेन्नाच ह्यो सगळ्यो ह्यो मिलाग्री ह्यो जे कितें आसा न्हू देवान आमकां दिला देंवचार काडूंक बीन तें मागीर उतरा फाटल्यानूच येता आमच्या फाटल्यान. ताका लागून उतराची परगोटणी चड गरजेची आसा. मौनाची ही जी मौनां आमची संवसाराच्या देवान कुड्डी केल्या ते उगडाप ते उगडो ओपन सांगूंक जाय, ते उजवाडाक घेवंक जाय, स्वत पळोवंक जाय जाल्यार तांकां देवाचें उतर मेडिटेट करूंक जाय. ताका लागूनच जेजू म्हणटा शिसांक सांगता तुमी उतर परगोटात, म्हजी आज्ञा शिकोया म्हणटा, म्हजें उतर परगोटा. मॅथ्यू 28:20 सांगता तो 19:20 वचात म्हजें उतर परगोटात. पयलोच सांगता म्हजें उतर म्हजी आज्ञा परगोटा. कित्याक सांगता तो? सगळ्या जाणांची ह्या संवसारान मनीस आहा तेची मौनां देंवचारान मौनां तेंची कुड्डी केलेली आसा. ताका लागून तो शिसांगूच पयलो कमांडमेंट तो येता तेन्ना सांगता तुमी वचात आनी म्हजें उतर परगोटात, उतर म्हजी आज्ञा परगोटात. आसा न्हू सिस्टर? आसा मॅथ्यू 28:19-20 न्हू? नायन्टीन 20. Therefore, go and make a disciple of all you nation, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit. 20. Teach this new disciple to obey all the commandment I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. पळय देव कितें सांगता आमकां शिकोया, डिसायपल करा म्हणजे तांकां उतर शिकोया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तांकां एके कडेन आहा गो एंड प्रीच आहा. गो म्हणजे ट्रान्सलेशन आहा गो एंड प्रीच. कोंकणी तांकां आज्ञा शिकोयात म्हणटा न्हू. आज्ञा म्हणजे देवाचें उतर शिकोया तांकां. कमांडमेंट देवाचें उतर शिकोया. उतर शिकल्यारूच आमची मौनाची ही मौन जे ब्लायंडेड केलां देवचारान एक कुड्डे केलां हे संवसारान लोकांचे तेंचे उगाडटले फक्त देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणजे जेजू. जेजू म्हणजे एक उजवाड. काळोखान न्हू, काळोखान आसल्यार एक उजवाड गेलो कितें आतां हांगा काळोख आहा, लायट पेटयली कितें काळोख दिसतलो? आनी तेन्ना आमी देवाचें उतर उजवाड आयकतले तेन्ना आमची मौनां उगाडटलीं. ताका लागून देवचार कितें करता तांकां देवाचें उतर आयकूंक दिना, तिंकां येवंक दिना. पयल्यान तुमी कित्याक तेंची सुटका जातली न्हू. तांकां हो देव जेजू बापाचें रूपणें म्हणून कळोंक येतलें न्हू. काल एक भाव टेस्टिमनी दितालो. जेन्ना आपणाक कळ्ळें म्हणटा जेजूची खबर अशी पयलीं आपूण म्हणटा सगळें करी व्हडलो भजन बीन गावपाचो सगळें. आनी तेजी एक म्हणटा डिजायर आसली एक टिचर जावपाचो नाजाल्यार आनी एक सिंगर ऑर्केस्ट्रांनी अशें म्हणटा. जेन्ना आपणाक जेजू गावलो आपणाक कळ्ळें म्हणटा जेजू सगळें. आपणाक थोडे उलयता थोडे बेश्टे उलयता वाड्यान म्हणटा सगळें. आपणें म्हणटा एक पिक्चर लायलें
थोडे कोण थंयसर म्हणटा किस घेताले म्हणटा जेजू म्हणून कोण जेजूचें रगत पियेता पळय ते येता आमच्या घरान म्हणजे ताणें फोटो लायलो कित्याक आपणे जेजू कळ्ळें म्हणून आपणा हो उजवाड ताका मेवलो न्हू प्रिचींग देवाचें उतर आयकलें तेन्ना म्हणटा आपणाचें मन उजवाडाक येयलें कित्याक तें देवाचें उतरूय सांगता आमचें मन कोणी देंवचारान हे संवसाराच्या देवान आमची मनां कुड्डी केल्या हें सोत पळोवंक जायना म्हणून सगळ्या लोकांक पयलां थोडी देवाचें उतर आयकोंक येना कित्याक येना ते देवचार जाणा हें देवाचें उतर आयकतलें तेन्नाच तेंची मनां उजवाडटलीं न्हू उजवाडाक येतलीं उजवाड आनी हें कोण येतलें कितें जेजू बापाचें रूपणें म्हणून बरी खबर ताका लागून तो शिसांक सांगता गो एंड प्रीच प्रीच हे देवाच्या उतरानूच ही मनां उजवाडाक येतली आनी ती मनां आमी जर देवाचें उतर जाणा आनी आमी वचना जाल्यार तेंची मनां उजवाडटली हां कितें दिसता तुमकां आमी जी कोण देवाचें उतर जाणा देवाचें उतर शिकल्या आनी ती जर वचोन अशें व्हडले व्हडले हितून न्हू पूण वचोन घरांनी वचून दिल्यार तेंची मनां उजवाडची ना देवाचें उतर आयकून कितल्या जाणांची उजवाडल्या न्हू आमीच वचना जाल्यार ती कशी उजवाडटली आनी तो सारको सांगता हे संवसाराच्या देवान तेंची मनां कुड्डी केल्या हें सोत पळोवना जावच्याक तो आनी आमी हे प्रीच करिना हें देवाचें उतर आमी परगटिना कोणाक वचोन सांगिना घोवाई देवाच्या उतराचेर तेंची मनां कशी उजवाडटली आनी ती केन्ना सोत पळोवंक ताका लागून तो सांगता गो एंड प्रीच टीच देवाचें उतर तांकां शिकोवया देवाचें उतर शिकोवया कित्याक देवाच्या उतरानूच हें मन नितळ जातलें चेंजींग ऑफ थिंकींग कशें चिंतना आमची बदलता देवाच्या उतरान आनी तें देवाचें उतर परत परत आमी म्हणपाक जाय देवाचें उतर मॅडिटेट करपाक जाय तेन्नाच हें उजवाडटलें आनी हें सोत पळोवंक गावतलें आमकां गो एंड प्रीच म्हणटा न्हू आनी म्हणटा teach them new and obey them commandment I have given them and I am with you no end of the world म्हणटा आपूण तुमचे संवसार सोंपो पर्यंत आपूण तुमचे वांगडा आसतलो हां हांव केन्नाय न्हू फ्लॅशबॅक करता केन्ना देवाचें उतर परगटना आपूण वांगडा आसा म्हणटा न्हू एकदां आमी कितें केलें बेंगलोर आमी कशी गेली जाणा एक नंबर आसलो आमचेशी नंबर दिल्लो ताचे किडन्यो हें जालां आनी तो हॉस्पिटलान आसा म्हणून आनी इतलेंच कुयटसून रिक्वेस्ट जाली तेजी कोणी दिल्ले तेजी बायल आनी तो कुयट आसलो आनी तेजी बायल आनी एकले फ्रेंड आमी तिगांय गेली बेंगलोर देव सांगता न्हू आय विथ यू आमकां भिरांतूच ना तिगांय आमी बायलां भिरांत अशी ना सांजचे सकाळीं पावले आनी एक बसीन आमकां एक कित्याक तरी आमकां लंच काय डिनराक केली दवरलो एक बायल मेवली तिका ती म्हळ्यार तुमी खंय आमीच सांगलें हॉस्पिटलाचें नांव तेन्ना हॉस्पिटल आसलें तें व्हडलें हॉस्पिटल तें ती म्हणूंक लागली तुमी तर डायरेक्ट पळय आतां देव कसो मोग करता तुमी डायरेक्ट तर टॅक्सी करून वचून तुमकां म्हारग पडटली ते खूब पयसा बस स्टँडार वचून सो तुमी म्हणाले कोण वयता तेंच्या वांगडा वचा आनी म्हटलें ओके आतां कळ्ळें कळटलें बसीन कोण वयता ते बायल देवली सकयल आमच्या पयलीं तिणी विचारलें सगळ्यांक खंय खंय वयता आनी तिणी आमकां ते गाडयेन घातले आनी ते हॉस्पिटला कडेन देवंक लायले पळय देव सांगता न्हू आपूण तुमच्या वांगडा आसा आतां कितें जालें तेजें घर नको कांय नको आमी हॉस्पिटलान तो एडमीट आहा तो फोन केलो ते कॅन्टिना कडेन आहा म्हळ्यार कॅन्टिना कडेन कितलो लोक आसता सकाळच्या टायमार तुमी जाणा हॉस्पिटलाच्या बोल्ला लोक आतां कोणाक सोदतली म्हणाले आपूण फोन करता तुमी पळया म्हणाले कोण दिसता जाल्यार फोन घेता जाल्यार एकल्यान कोणी फोन घेतलो आनी तेजे कडेन गेली ताका विचारलें वय म्हणलो आतां तो म्हणटा कितें आमकां हांगा देवाचें उतर तोच बरो ना हांगा नाका म्हज्या भयणीन सांगलां तुमकां आनी कडेन खंयचे तरी आनी खरें सांगता आमच्या मनान न्हू एकल्याक पासून चिंता येवंक ना हो आमकां खंय व्हरतलो रिक्षेन बसली आमी हें उतर देव सांगता न्हू तूं वच तुज्या वांगडा आसून आपूण आसा हें उतर खरें सांगता आमी खंय तेणी आपल्या सारके भयणी कडेन येयले आनी तेंची स्टोरी अशी ती भयण तेजी नन आसली नन सिस्टर ती आतां भावाक लागून काम सोडून आपणाची एड मास्टराचे जॉब घेता थंयसर बेंगलोराक शिकयताली भुरग्यांक शिकयता कित्याक भावाक पयशे जाय न्हू तेजो दुसरो भाव आहा तो टॅक्सी ते व्हडलें हॉस्पिटल आनी एक्सपेन्सीव बरे पयशे जाय आनी तेजे काजून कॅन्टीन चलयता
अशी स्टोरी तेंची. आमी देवाचें उतर दिलें, बूक दिलें, आमी सो केलें आनी आमची चिंतना कितें आसली, आमी वयतलीं आनी बस स्टँडार रावतलीं, न्हातलीं, बरीं फ्रेश करतलीं, तांकां देवाचें उतर दितलीं आनी बस स्टँडार येतलीं, बरीं न्हातलीं, थंड उदीक आतां न्हांवपाचें अशें चिंता. आनी जेयतलीं आमी हॉटेलाचेर बीन. ती आमकां खंयच वचोंक तेंची भयण ती बरी आसली, तिणें आमकां घरा मदीं जेवण आमकां जाय तशें आनी सगळें आमकां पायलें बीन बस स्टँडार. पूण हे हितून दिसता आमकां भंय कसो न्हू, परक्या गांवान तेज्या वांगडा रिक्षेन वचप, संवसाराच्या नदरेन भिरांत न्हू. हांव तें फ्लॅशबॅक म्हणजे हांव पळयतालीं, जेजू मात्तूय आमी चिंतूंकूय ना आनी आमकां भिरांतूय येवंक ना हो खंय व्हरतलो तो. तेणी सांगलें आमकां एकूच, आपणाची भयण आसा, रूम करून आसा थंय, आमी रूम केला हांगा, थंय तुका सिस्टरीन आपयला आपणाचे भयणीन. आमी गेलीं. पूण खरें देव आपल्या उतराक म्हणिना, मनशा सारको देव न्हू म्हणिना, देव सांगिना आपूण मनशा सारको आपूण तुमकां कितें प्रॉमीस केलां तें आपूण करतलोच तुमच्या जिवितांत. ते एबे तेणी सांगलां आमकां आपूण तुमच्या वांगडा आसतलो, तुमी खंय म्हणजे वचात सांगलां तेणी, सीस जाया आनी सीस करात आनी तुमी वचात आनी तांकां शिकोया, वचात आपूण तुमच्या वांगडा आसा. पण कांयच आमकां आमी खंयचोरी कितले वाटेक प्लेसीस वचोंक आतां आमी, कित्याक आमी नोको न्हू कोण ते, आमी जाणा. कित्याक म्हाका उडेश येयलो, एक भयण हांगा रिट्रीटाक येता, ती म्हाका खूब दीस जाले आपयताली, 6 months घर बांदलां यो यो म्हणून. हांव थंयसा गेलें आनी म्हाका उडेश येयलो पळय. हांव म्हणलें जेजू तिचे फक्त रिट्रीटाक वखदा आनी तिचें कांयच म्हाका कळना, कांय स्टोरी खबर ना, कितें घरान कोण आहा कितें कांय. पूण हांव गेलें न्हू, तिका सांगलें हांवें म्हाका तुजें कांयच खबर नासलें, पूण हांव तुज्या वांगडा तुका आपयलें, हांव येयलीं. एकूच म्हजें आसलें कितें गो एंड प्रीच, देव म्हणटा न्हू म्हज्या वांगडा आसा, तेंच उतर आसा. आनी तिका हांव सांगतालें हांव बेंगलोर पासून अशी गेलां, सिस्टर मात हें सांग ना ना कांयच भिरांत येवंक ना. आमी दोगां आनी 3 जाणां गेल्लीं आमी. देव आपल्या उतराक विस्वासी आसा, देव आपल्या उतराक सारको स्ट्रॉंग गोड धरून आसा. आमी आसा तशें म्हाज्या जिवितानुसार सोलापूर पासून आमी कितें जाणा आसलीं, एका ब्रदरीच्या नंबराचेरूच थंयसरूय गेल्या. जायते सुवातेर न्हू गेल्या, पूण देवान न्हू सारकें हांव सांगतालें, देवान जर सांगलां न्हू देव सगळें एरेंजमेंट करता, तुका कितें जाय तें सगळें एरेंजमेंट करता. आतां आमकां तेंच्यांनी सगळें एरेंजमेंट केल्लें, न्हांवपाचें गरम उदीक सगळें, जेवण बीन खंय ऑर्डर बीन जें आमी खावचें ना कितें तें सगळें ऑर्डर करून तेंच्यांनी दवरलेलें पयलीं आमी येवच्या पयलीं. देव न्हू आमचो इतलो मोग करता. हांव मागीर तेंचेरूच म्हाका हांव देवाक म्हणलें इतलो मोग करताय न्हू तूं, आमी कितलें चिंतून कितें कितें येयल्लीं बस स्टँडा वयलें, पूण तुवें आमकां सगळें बरें तें बरेंच दिलें मरे, तूं सदांच बरें तें बरेंच दिता. तो न्हू देव आपल्या उतराक विस्वासी आहा, उतराक विस्वासी आहा. अब्रामाक आमी आयकताले न्हू, अब्रामाक 25 वर्सांनी तेजें उतर पावून येयलें. 25 वर्सांनी न्हू. आमी फक्त न्हू उतराक गोड धरूंक जाय. उतर आमकां उतरूच स्वतंत्र करता, उतरूच आमी उतरा उद्देशीत मनीस जिवा उरता. भितरलो मनीस आं आत्मो म्हण जेवण आमी रांदलां जेवपाचें, नाल्यार जेवणा वरवीं म्हणितलां न्हू, उण्या वरवीं म्हणून ते कुडीक आमी जेवण दिवपाक जाय. सो कळटा आमी उतराचो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो आमकां. कित्याक लोक चोडी देंवता तांकां येवपाक दिना, हें सोत आनी तेंची मनां उजवाडाक येतलीं म्हणुनूच तो तांकां लोकांक देंवता तांकां आडयता. आमचे फॅमिली पासून न्हू कोण तेन्ना आनी केन्ना आमची सुटका जातली मोनाची, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तेचें मॅडिटेट करता तेन्नाच आमच्या मोनाची सुटका जाता आनी तेन्नाच आमी उजवाड जेजू क्रिस्ताक पळोवंक तेचें उतर पळोवपाक आमी पावता. ताका लागून देवाचें उतर इतलें इम्पॉर्टन्स आसा. आमी नोको देवाचें उतरचो कितलो फायदो आमकां आसा तो पे कोणी घरा बसून आमी बसून घेवं येता पे कोणी देवाचें उतर उलोवन जायना. पेन बीन येयली जाल्यार आमी कितें करता, मनीस रावता न्हू, दूख येयली पांयान कितूनी आमी मनीस रावता न्हू देवाचें उतर, आनी तें कितें जाता वयता न्हू.
ताका लागून हे देवाच्या उतराची इतलें इम्पॉर्टंट, ताका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय आमी. देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी कितें हाडूंक जाय आमच्या बरोबर. स्कुलान वयताना आमी कितें वयतालीं? बेश्टी वयतालीं? टिचरी कितें करतल्यो घेयना हांगा कांय म्हणिना, पूण कितें करतालीं आमकां दावडटली न्हू बूक हाडूंक ना जाल्यार पेरंट्स आपयतली. आतां आमी हांगा कितें करुया, कोणी बूक हाडूंक ना तांकां ब्रदर कितें करुया बूक आहा आमचो फायदो घेया, आमचे बूक पेन आहा बरया आनी घरा कडेन शिका. स्क्रिप्चर जशी आमी स्कुलान वयतालीं तशी आमी खंयसरूय आमी प्रेयराक वयता जाल्यार बूक आनी पेन बायबल कंपलसरी शिकोवंक वयता न्हू आमी. ते शिक्षणा परस न्हू ते स्कुलाच्या म्हाका जाल्यार दिसता हांव शिकलें इतलीं म्हाका कांय कळना आतां. उडासाक बसून येयना कितें शिकलां तें. पूण हें देवाचें उतर न्हू तूं संवसारान आसासर न्हू तुका पवित्र आत्मा उडास करतलो जें शिकलाय तूं आतां. हांव केन्ना शिकलेली फस्ट देवाचें उतर आयकून म्हाका देव आतां फायदे म्हणजे आतां म्हाका कितें प्रॉब्लम जालो कोणाक प्रॉब्लम तें उतर रोखडेंच उडास येता. ताका लागून तुमी शिका आनी तुमी वाडा देवाच्या उतरान. हे आतां आतांच स्टार्ट जाला. जायते देवाच्या उतराची समजणी आसतली. ते समजणी वरवीं आमी स्वतंत्र जातलीं. आमची मनां ती कुड्डी जाल्यार ती उजवाडाक येतली. थँक्यू जिजस. उबी रावया. स्वर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता तुज्या उतरा खातीर. जेन्ना आमी स्टार्ट जाला फक्त तुज्या उतरांतसूनच जेजू आनिकूय तूं उतरान आमकां जायतें शिकयतलें आनी आमची उतर मनां उजवाडाक हाडटलें म्हण जेजू तुका आर्गां दिता. तुजें उतर जावन आसा एक सोत, तुजें उतर जावन आसा जिवे आनी तूं आमकां आदल्या ओल्ड टेस्टमेंटासून पासून आमकां तूं जेजूक चूज करूंक सांगता. जेजू कित्याक जेजू वरवीं जिवीत आसा. जेजू वरवीं सगळें पळय कोणी आमकां कितें जाय आमच्या जिवितान त्या उतरा उद्देशी आसा. जेजू जावन आसा तें उतर आनी उतर जावन आसा एक सोत. आमी उतराची समजणी आनी तेजें अंडरस्टँडींग जातलें तेन्नाच आमच्या जिविताचें सुटका जातली. आनी जेन्ना आमी एकलीच सोत मानता हे उतराचेर तेन्ना आमचो घराबय सारवार जालो म्हूण आमी सोत मानून जिवोवपाक ओल्ड टेस्टमेंटानूय तूं सांगताय जेजू त्या पासत तुका आर्गां दिता तुजे शिकोवणे खातीर आनी हें बरेपणा पासत जी ती बरेपणां आमकां तूं ते उतरा उद्देशी दाखयताय आनी दाखयतले त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिनवासता सगळे जे सुवातेर आमची टीम मेंबरां देवाचें उतर परगोडटा तेंच्याय तोंडासून देवाचें उतर जाता आनी हांगरूय देवाचें उतर आनी जी आयकता ती देवाच्या उतराची पाटलाव जाल्या म्हण तुका आर्गां दिता. जे सुवातेर ब्रदर जॉन्सन देवाचें उतर आनी टीम मेंबरां परगोडटा तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद आनी तेंचे तोंडासून तुजें उतरूच भायर सरता आनी त्या उतरा वरवीं जी संवसाराच्या देवान ह्या युगाच्या देवान मनां कुड्डी केल्या ती उजवाडाक येता म्हणजे जेजू तुका आर्गां दिता. जेजू तुका आर्गां दिता जशें युट्यूबाचेर लोक आयकता तेंचीय मनां एकाद्या वखदार उजवाडाक येता. तुजें सोत पळोवंक तूं बापाचें रोपणें आनी तुज्या उतराचेर एडिक्टेड जाल्या म्हण तुका आर्गां दिता. जेजू तुका आर्गां दिता. हें जेवण रांदलेल्या पासत जेवणाचें सगळो हें केलेल्या पासत तेंचेरूय जेजू आनी हें जेवण तुजें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांस सान म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन.